sumogaluta Kilo walisztam so Amche संगीत रात्रata Amta saban selaita Tache bagangin konasa Sampun ritmo kurtono Traso sanggatam kadita Wanta dewi mogasa Tache bagangin konasa Sampun ritmo kurtono Taso sanggatam kadita Wanta dewi mogasa Aku tak ingin diwati Memori Sudaryono Vedeganya mendengarkan Apias rekanannya Bapa kita dan kahorsa Kurpeshelane teita Ase sepasan katago Tache tento iksata Bapa kita dan kahorsa Kurpeshelane teita Aplen rekmas dan kantaho Tache tento iksata Vokalista Jesus somia Sasnatan modetilia Mantang say batu sebuta Sependatang namasa Satu angsa istia sastra Jini satas kabari Nirmi ami motuntuka Rudra pagi segari Satu angsa istia sastra Jini satas kabari Nirmi ami motuntuka Rudra pagi segari Pagi segari Servis perak ausadan sedin mastalo Tajer ganstuti kalan asana muja वंठारसतेली सर्वेच परावरवी मुझ्या आत्म्याक वडवीक मेळटा ह्याय कोण दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं मुझे सवय मेळोवन सर्वेस्पराची किर्ती गाजया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. किर्तनगर म्हणटा श्रेष्ठपराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताचेर गांस्तुती कळनासतना म्हज्या वंठार आसतली. बाबू बिनो ज्या मनशाच्या वंठार श्रेष्ठपराची स्तुती येता, स्तुती आसा ताका बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 किर्तनगर परत्यान म्हणटा श्वास असलेली श्रेष्ठपराची स्तुती करूं. आमच्या समेस्त ते श्वास आसा मू हर एकल्या ते उस्वास आसा, श्वास आसा. फातरांनी देवाची स्तुती करूंक जायना. जेजू म्हणालो जर तर इपर जा म्हणजे पटलावदारी म्हजी स्तुती करना ते फातर देवाक स्तुती गायतले म्हणालो. आमी स्तुती करी जाय कित्याक आमचे ते देवान ताचो श्वास घाला, ताचो आत्मो घाला. देखून आमचे हात उबारया आनी सोमयाची स्तुती करया. भाव बीनो अर्गां तुका सोमयान जेजू, होगलाप तुका सोमयान जेजू, स्तुती तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू, मान तुका सोमयान जेजू, वंदन तुका सोमयान जेजू, जय जय तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू, महिमा तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू, स्तुती तुका सोमयान जेजू, जयकार तुका सोमयान जेजू, वंदन तुका सोमयान जेजू, महिमा तुका सोमयान जेजू, स्तुती तुका सोमयान जेजू, प्रणाम तुका सोमयान जेजू, महिमा तुका सोमयान जेजू, आराधन तुका सोमयान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्गान जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. अर्गान जेजू, होगलाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. बाबा सगळे आमी उबी रावया, सोमयाची स्तुती करया. हांगासर आमी रियेका मंगळारा येता, देवाचें आराधन करता, ताची स्तुती करता. आनी देवाचें आराधन स्तुती केल्ल्यांक विशेष बसवणी आसा पवित्र पुस्तकान. निर्गमन ग्रंथ 13 अध्याय 26-25 वाक्य आमकां सांगता श्रेष्ठपरा देवाची मात्र तुमी स्तुती करी जाय. प्रेज द लॉर्ड. कोणाची स्तुती करी जाय? श्रेष्ठपरा देवाची एकल्याची मात्र स्तुती करी जाय. द्वितीय नियम पुस्तक 6 अध्याय 4 ते 5 वाक्यान श्रेष्ठपरा देवान ताचे परजेक दिलो आदेश, तुमी सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या तुमच्या आत्म्यान श्रेष्ठपरा तुमच्या देवाचो तुमी मोग करीत ताची एकल्याची मात स्तुती करी. आमकां आसा देव एकलोच, म्हजे भायर तुमकां दुसरे देव आसूंक नुजो म्हणून देवान सांगलां. आनी देवान म्हजी स्तुती करतल्यांक, ताची स्तुती करतल्यांक हांव तुमचेर, तुमच्या खाणा जेवणाचेर, तुमच्या क्रेशेचेर, तुमच्या बेळ्याचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळाचेर आशीर्वाद घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कितल्या जाणांक आमकां आशीर्वाद जाय? हाऊ मेनी ऑफ यू वॉन्ट ब्लेसिंग? एवरीवन. बाबा बहिणो तर आमचे हात उबारया आनी स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा म्हणल्यार गीत गावन सोमयाची आमी स्तुती करया. आनी सोमयाची स्तुती केल्ल्या वेळार आमचेर देव प्रसन्न जाता. देवाक दुसरें स्तुती सिंहासन ना. किर्तनगर म्हणटा आमच्या स्तुती सिंहासनाचेर बसून देव तसो आशीर्वाद आमचेर घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 बोवा पुरब्याचें गीत आसा सोमयाक स्तुती घेवचें. निन्नेवರೆಗೆ ಕಾದವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. काल मुसोर देवान आमकां राखलां, फाल्यां कोणें राखाचें आमकां? त्याच देवान. हांगासर आमकां कोणें आपोवन हाडलां? त्याच देवान. आमकां घरा फाटीं पायता कोण? तोच देव. आमच्या पैना वेळार आमकां राखता कोण? तोच देव. देखून किर्तन 120 आनी 121 भोव अपुरब्याचें किर्तन. दोळे उबान पर्वताचेर म्हजी हांव दीस लायतां, थंय हांव न्ही जाल्यार म्हाका आदार कोणसो. प्रेज द लॉर्ड. देवातान आमकां आदार येना जाल्यार मागीर खंयच्यान आमकां आदार मेळचो? देवानच सर्ग आनी संवसार रचला न्ही, ताचे तावन येता म्हाका आदार. सर्ग आनी संवसार रचला देवान, ताचे तावनच म्हाका येता आदार. तो तुजे पांय आदलोंक या निसरोंक सोडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुजो राखणो तो केदींच निसचो ना. ही विल नेवर स्लीप. आमकां एकल्या देवान एक राखणो देव दिला न्ही, आमी न्हिदता. राखणो बडवो न्हिदना. इज टेकिंग केअर ऑफ अस इवन वेन वी आर अस्लीप. आमी माताचें प्रेयर आनी घे जाय, ताका उलो मारी जाय. ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना, जेवना. दीस आनी रात देव ताच्या राखण्या देव तुका मुखांतर आमचे जतन घेता. सर्वेस्पर तुका राखता.
तुका आपले सावळेन दवरता. कितल्या पुरबायचे उतार पळया. सरेस्पर देव तुका राखता, ताच्या सावळेन तो दवरता. देखून दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी तशेंच रातीचें सान्नें तुजेर पडचें ना. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सरेस्पर तुका निवारतलो. तुजो प्राण तो राखून व्हरतलो. सर तुज्या वाटांनी खंयसर तूं वच, खंयसर तूं ये, आतां आनी सदां काळ सर्वेस्पर तुका राखतलो. केदी व्हडली बसावणी पळया. आमकां राखचें कोणें भाव भयणो? देवान. आमी थोडे वेळ बेसांव दिता जाल्यार मला देव तुका राखो पुता म्हणटात. देव तुका राखो आनी सांबाळूं. देव आमचो राखणो जावन आसा. देखून गावया गीत स्तुती गीत रेडी आसाय की ब्रदर? येस. आमी आतां ताळयो पेटोवन समयाची स्तुती करया. सगळ्यांनी म्हणायचंय स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, येशू देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, स्तोत्रा देवा, येशू देवा. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮನೆ ಕಾಯುವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನಿನ್ನವರೆಗೆ ಕಾಣವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಕ್ಷಮಿಸಲೊಂದು ಹೃದಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ನನಗಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಮರಣವನ್ನೇ ಗೆದ್ದು ಬಂದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ
जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू तुका महिमा जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू तुका स्तुती जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू वंदन जेजू तुका वंदन जेजू जय जय जेजू जय जय जेजू जय जय तुका सुना जय जय जेजू जय जय जेजू जय जय जेजू जय जय तुका सुना जय जय जेजू हालेलुया 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 Jesus, Jesus, Aradan, Jesus, praise you, Jesus, thank you, Jesus. We glorify your name, O Lord Jesus, Argan, Jesus, Glab, Jesus, Suti, Jesus, Aradan, Jesus, praise the Lord, thank you, Jesus, praise you, Jesus, Argan, Tuka, Jesus, Glab, Tuka, Jesus, Suti, Tuka, Jesus, Aradan, Tuka, Jesus, Man, Tuka, Jesus, Vandan, Tuka, Jesus, Jai, Jai, Tuka, Jesus, Argan, Tuka, Jesus, Glab, Tuka, Jesus, Suti, Tuka, Jesus, Vandan, Tuka, Jesus, Jai, Jai, Tuka, Jesus, Aradan, Tuka, Jesus, praise you, Jesus, thank you, Jesus. जेजू 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 सगळे आमी बसया भाव म्हयनो आमी पळयता भाव म्हयनो आजकाल नोवेनाक आराधनाक जायतो लोक येता आनी कोणी एकलो हिलिंग करतलो ब्रदर येता म्हूण आयकल्यार हारी हारीनी लोक येता न्ही आयले वार तुमी टी व्ही चॅनलाचेर पळोवन सुतो डिवायन मर्सी रेतीर कर्नाटकडचो बँड्रोचो ब्रदर प्रकाश आयिल्लो बिकनगट्टे आयिल्लो पक्षीगर आयिल्लो राणीपुर आयिल्लो लोक हारी हारीन गेलो कोणाक पळोवंक गेल्लो ब्रदर प्रकाशाक पळोवंक गेल्लो की जेजूक पळोवंक गेल्लो जेजू खंय आसा बाबा भयणीनो हांगा आल्तरीचेर मात्र की कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र 3रो अध्याय 16वें वाक्य तुमचे थंय पवित्रता आसपा म्हूण तुमी नेणात तुमी पवित्रत्वाची मंदिरां जेजू ताचो पवित्रत्व आमच्या काळजांत आसा त्याच कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान 19व्या तान 20व्या वाक्यान आमी वाचता देवान ताच्या आत्म्याक आमच्या काळजांत घाला आनी आमकां देवान ताच्या पुताचे रगत दिवन मोलाक घेतलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून बाबा भयणो थोडे फावटी आमकां देवाच्या की चड पातयेनी आनी मनशांचेर आमचो देव आमचे संगत आसा आमच्या अंतस्करणांत खंय रावून तूं माग देव तुका मागणें तुजें मागणें आयकता देखून ताणें मागल्यार बरें जाला जाता हाणें मागल्यार बरें जाता हें आमी सोडी जाय आमी जावन खुद्द मागा जाय देवा लागीं आमकां असो मध्यस्थ एकलोच तो जावन आसा जेजू आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जुवांचो वांजेल 14 अध्याय जेजू म्हणटा लास्ट वाक्य आयच्या वांजेलांतले आयच्या देवाच्या उतरांतले म्हजे नामी तुमी मागा आनी हांव मागिल्लें तुमकां दितां प्रेज द लॉर्ड हे दोळमुसर म्हणजे तावन तुमी मागोवनात देखून तुमकां मेळोना प्रे इन माय नेम आनी म्हजे नांवी तुमी कितें मागल्यारी म्हज्या बापातान हांव तुमकां दिता म्हण देवान बसवणी केल्या आनी तो जेजू आमच्या काळजांत आसा भाव भयणो देखून आमी जेजू थंय एक जावन रावपा जाय आमी खंयसर आसल्यार जेजू तावन आमकां सकत मेळटा ह्या संवसारांत मस्त कडेन हिलींग मागणें जातात हिलींग प्रेयर्स जातात खंडी जावन जेजू बरें करता पूण श्रेश्ठ वॉयस जावन आसा जेजू ताणें ह्या संवसारांत आमकां ती पदवी सोडून गेला तो आमी जाणा पेद्रूचेर ती सकत आयली पेद्रू आनी ताचे शिस ताचो सांगाची जुवांव जेरुजलेमाच्या तेंपलाक येता आसतना धर्मदूताची कडल्यान 3ऱ्या अध्यायान आमी पळयता एक थोंटो मनीस थंयसर बसोवन भीक मागतलो आनी आपणाक कांय भीक मेळात गी म्हूण तो पेद्रू लागीं हात वड्डावंक लागलो कितें म्हणलो पेद्रू
म्हजे लागीं तुका बेक दिवंक काय ना, म्हजे लागीं तुका दिवंक भांगार शिंगे रुपये ना. बघा जेजू नजरेच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. कोण आसलो पेद्रूच्या उतरांत? कोणें गूण केलें त्या मनशाक? देखून पेद्रूची तणकी करतात. ह्या मनशाक बरें केलें. पेद्रू स्पश्ट सांगता, ह्या मनशाक हांवें बरें केल्लो न्ही. हो मनीस पुनर्जिवंत क्रिस्ताच्या सक्तेन तो बरो जालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ती सकत वाळची थोडी चॅनल्सां देव ह्या संवसारान उपेग करता. जावं पुरो एक मागणेगरचो ब्रदर, जावं पुरो एक याजाक, जावं पुरो माखलोलो एक मनीस, ताचे मुखांत ती सकत वाळटा भाव भयणी. पूण आमकां हर एकल्याक पवित्र पुस्तकांत देवान बसवणी केल्या. मार्कोस एवांजेल 16 अध्याय थंयसर आमी वाचता मार्क चॅप्टर 16 14 वाक्यांतून आमी अशें वाचता. शेवटी ते 11 जाण जेवणार आसतना जेजू तांकां परत्यान दिश्टीक पडलो. तांच्या बेविस्वासाने काळजाच्या धरुणे पासो तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते सतमानले नान. उपरांत जेजू तांच्या लागीं म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सरसनांक स्वार्था परगट करा. जो सतमनता, वन हू बिलीव्स that Jesus is the Lord, आणि पवित्र स्नान घेता, तो बचाव जातालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांगासर आमी स्पश्ट आसा जे जो सतमनता आनी पवित्र स्नान घेता. पवित्र स्नान म्हळ्यार हांगासर उदकाचें पवित्र स्नान मात्र न्ही, आत्म्याचें पवित्र स्नान. आमी जेजू बरोबर आमी पवित्र स्नान घेतलेली मात्र बचाव जाता ना. जो कोण जेजू क्रिस्ताचेर पात येता तो बचाव जाता. देखून गलातकारांक बरयलें 2 अध्याय 16वें वाक्य. नियमशास्त्र पाळलेले मनीस नितीवंत जायना, म्हाका जेजू क्रिस्ताचेर भवर्त दवरलेलो तो नितीवंत जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून क्रिस्ता थंय भवर्त दवरले कितले मनीस आसात आमचे की आमकां क्रिस्तांव समर्थेच्या भायर तेय बचाव जातात. बाबा मयनो बचाव जावंक केवल जाय आमच्या आत्म्याचें नितळपण, आमच्या मनाचें परिवर्तन आनी आमच्या पातकांचें पश्चाताप. प्रेज द लॉर्ड. निमाण्याक त्या घडये जेजू क्रुसार उमकळतना उजव्या कुशीच्या स्वरान समेत सर्ग जोरलो न्ही. ताणें पवित्रान काण गेले ना, पूण आत्म्याचें पवित्रान काण गेलें. पातकांच्या बॉक्सांनी ताणें मागलें, सर्ग ताणें जोडलो. तो म्हणालो, जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उडास दवर. देखून आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी काळजाचें परिवर्तन, मनाचें बदलाप आमकां सोडवून जोडूंक शकता. आनी जेजू क्रिस्ताचेर अखंड भावार्थ. जो कोण सतमन दिना ताचेर केस्तीचें फर्मान पडटलें. कोण जेजूक सतमन दिना ताचेर केस्तीचें फर्मान पडटलें. सतमन दिलें म्हाका आनी तुमकां असले असल्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले, नव्या बसांनी उलयतले, सरप हातान धरूं शकतले. मारेकार कसलें वीक बी ते पियेती जाल्यार ते तांकां बाधा करचें ना आनी पिडेस्तांक ते हात धुवन बरें करतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा मिन्नो हांवें मागल्यार ह्या ब्रदरान मागल्यार मात बरें जावचें. आमी हर एकलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलेलो मनीस. जर तर म्हजें तें नितळ काळीज आसा, नितळ मन आसा, जेजू ते एकवटान आसा, हांवें मागलेलें जेजू म्हजे मुखान त्या मनशाक दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दिवचें हांवें न्ही, दिवचें जेजून. सकत म्हजी न्ही, सकत जेजूची. आमी एक काल हातेर मात्र बाबा भयणो आमी हर एकल्यानी पातये जायी जेजू अजून जिवंत आसा म्हणून. आनी पुनः जिवंत जेजू अजून ताचे अजापान ताचे सकत आमचे मदें ताची वळोवन आसा, तो करून आसा. देखून आमचें काळीज आमी उक्तें दवरूं जाय. इजाया प्रवक्ते सगळ्यांत पयलो अध्याय. इजाया प्रवक्ते देवा मुखार येता, देवाचें दर्शन तो देखता आनी तो म्हणटा, देवा हांव मेळ्या म्हणटा मनीस तुजे मुखार रावोंक हांव ना फावो. देव ताका आपडटा आनी म्हणटा, तुजे मेळ्ळे वोंट हांवें नितळ केल्यात, शुद्ध केल्यात. आनी थंयसर परत सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुमची पातकां ती कितलीं तांबडी आसल्यार हिमा बरी धवी करूंक हांव शकता. बाबा म्हयनो आमचो देव काकुळदार जावन आसा. देवाचें रूप तूं काकुळत, दया, मोग, बोगसाणें. आनी जेजून हे काकुळतीचें मुखामळ आमकां दाखयलां. देखून आयच्या वांजेलांत फिलीप म्हणटा, जेजू बापा विशीं उलयतना जेजू म्हणटा, हांव बापा सवे आसा, बाप म्हजे सवे आसा, हांव करता तीं कामां म्हजेच तकी हांव करिना. बापूच ताचीं कामां म्हजे मुखांत करीता, म्हजे संगी रावून करीता. हांव आनी बाप एक. फिलिपाक आशा जाली, आमकां बापाक दाखय म्हणटा फिलीप. काले म्हणटा जेजू ताका जुवान सोंजेर 14 अध्याय
जाणे म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. पुतान बापातान विंगड रावंक जायना. पूत आनी बाप एकच जावन आसा. ह्या संवसारान जेजूक ह्या संवसारीन धाडटा आसतना बापूय ताचे सोबे आसलो. कित्याक बाप आनी पूत एक जावन आसा. देखून आमी जेजूक पळय जाय जाल्यार आमी बापाकी पळय जाय. आमी बापा पळयता जाल्यार बापा थंय आमी जेजूकी पळयता. आमचो जेजू आमचे समोर आसा. ताचे काकुळतीचे मुखामोळ हांगासर आसा. भाव बिनो आमकां सगळ्यांक जेजून आपयलां. आमकां सगळ्यांक जेजून थेलायलां. आमकां सगळ्यांक जेजून मागलां. आनी सकत आमी आनी एकल्याक दिवंक आसा. आमचे थंड ती वळोवंक आसा. आमकां हर एकल्याक देव उपेग करूंक पुरो. ताच्या कृपेचें साधन जावन ताच्या कृपेचें हातेर जावन ती कृपा आमचे मुखांत्र वळोवंक पुरो. पूण आमी ताची वडवी घेवंक ना. बाबा भयणो आमच्या मुखांत्र आनी एकल्याक बरें जाता जाल्यार कोणाक महिमा जाय जाय? देवाक महिमा जाय जाय. जेजूक महिमा जाय जाय. जेजूचें नांव तोर जाय जाय. हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. सोम्यान जेजू, सोम्यान जेजू. आमकां आपोट जेजू, आमकां गूण कर जेजू. तुजी दैवीक सकत आमचे थंय वळय जेजू. ह्या घडये तुज्या सक्तेन आमकां भर जेजू. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. बाबा भयणो आमकां सगळ्यांक आमच्या नांवान देवान आपयलां. आमचें नांव देवान ताच्या तळ हाताचेर बरयलां. हांव तुका वळखता म्हणटा देव. तुज्या आवयच्या कुशीन तुम गर्भ संभवच्या पयलेंच तुजी म्हाका वळख आसली. आमची वळख नासलो वळख आसलो जेजू आज आमकां आमचे समोर आसा हांगासर. ताच्या सक्तेन आमी बरया. ताचे सरसीन आमी येवया. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ. ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನ ನೇಮಿಸಿದೆ ದೇವ. बापूरबाई जंगादाराचा बसलेकडेच बाबा बहिणो आमच्या आपोवणे आमच्या मती काडया. आमी जावन आसा देवाची रचना, देवाच्या सारक्याच्या स्वरुपाची. आमी जावन आसा देवाची विंसून काडिल्ली परजा. पेद्रूचें दुसरें पत्र 9:10 वाक्य आमी पळयता. तुमी विंसून काडिल्ली परजा. तुमी विसणार लोक. देवाची महात कार्यां तुमी परगटूंक आसात. तुमी याजाकी कुळी देवान विंसून काडिल्लो लोक. काळोखांतले तुमकां भायर हाडल्यांत ताची विचित्र कृत्यां तुमी गाजोवंक आसात. आमच्या आपोवण्याचें महत्व आमी समजून घेवया. जेजूची सांगातपणांत रावया. जेजूक साक्ष दिवया. ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ
ಅಭಿಷೇಕವ ಮಾಡಿರುವೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವ ದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆಡೆನೋ ದೇವ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆಡೆನೋ ದೇವ ನಿನಗಾಗಿ ನಾವು ಓಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 organ Jesus clap Jesus stuti Jesus aradan Jesus praise you Jesus thank you Jesus organ tuka Jesus clap tuka Jesus clap tuka Jesus vandan tuka Jesus महिमा tuka Jesus वैभव tuka Jesus clap tuka Jesus stuti tuka Jesus जय जय जाऊं तुका Jesus aradan tuka Jesus महिमा tuka Jesus hallelujah. बाबा हांगासर एक ब्रदर आसा ब्रदर हेनरी म्हणून देवाच्या उतराच्या शक्तीन जायतें ताचें तावन जेजू बरें करता. वस्तू जाणां वयताने मागलें जेजून बरें केलां देखून ताची साक्ष तो दितालो आनी आतां थोडो वेळ ह्या अर्दांच्या वेळार तो देवाच्या उतराच्या शक्तीन आमकां गूण करूंक जेजू कडेन मागणें करतलो. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव हेनरी कॉड्रास हांव हांगा बेंदूरचो. जेजून म्हजें थंय जायते आजापां केल्यांत आनी स्पेशली हांव एक पिडेन नासतना 2 ऑपरेशनां केलीं म्हजी. त्या वेळार कांय बरें जावना पळय हांव हांकारान बरयल्लो आनी पत्की. त्या वेळार देवान म्हाका म्हळ्यार सोडलें पयलीं दोरी सोडली मागीर लास्टाक ऑपरेशन करून इतलें म्हजें सत्यानाश जालें. ताच्या मागीर आयजाया 37:29 तुमी आयकलां जावंक वाचा राय मस्त सुखी करतलो. एजाया प्रवादी ताका म्हणटा तुज्या नाकान दोरी घालून फाटी आपण हाडटा तशें म्हज्या नाकान पळय काले घालून डॉक्टराचें ऑपरेशन कर. पळय कशें ऑपरेशन करून सत्यानाश करून उस्वास ना मस्त प्रॉब्लम. मागीर म्हाका न्हीद नातली न्हीद नातलें कोणें सांगलें पडटा गेल्यार बरें जाता म्हूण. खंय गेल्यार पडटा. हांव पडटा गेलो पडटा 5 दीस रेतेर आयकली. रेतेर आयकतना 5व्या दिसा म्हाका सक्रामेंतान जेजू दिश्टी पडलो आनी ते जाल्यार एक विशेष समाधान म्हजे भितर आयली आनी ताची आनी उतराची सकाती म्हजे थंय आयली. म्हाका पयलें उतर बायबल नो सरलो परनो सरलो म्हणून घालें म्हणून गुंतून नातलें ती सकात म्हजे थंय आयली. ताच्या मागीर मस्त बरेंपण जालें आनी देवाचें उतर आयलें. म्हळ्यार ह्या म्हज्या नाकाच्या प्रॉब्लमान म्हाका खावंक आनी जेवंक जायना मस्त एलर्जी जाता. ताच्या खातीर देवाचें उतर आयलें. मॅथ्यू 4:4 मॅथ्यू 4:4 म्हणटा मनीस उंड्या मारिपाक जियेना देवाच्या तोंडान जावन त्या उतरां मारिपाक जियेता म्हणून. ते दीस जावन तें उतर हांवें काण गेलें. मागीर सोड आनी सोड म्हळ्यार म्हाका सक्रामेंतान जेजू अशेंच दिश्टी पडटा की आमी उलयल्ले बरी जाता. कितले वेळ करशिल्ले रे पावना लास्टाक केदाले वसोंक आसलें खंय मागीर हांगाय जाल्यार सक्रामेंता मुखार जायतो टायम करशिता आनी मस्तो म्हाका देणें लभल्या. आनी हांगा जावन गेल्ल्या उपरांत हांव भायर आसतना म्हाका विशेश देणें दिलें की पाद्रापाक व्हरून रेतेर करचें. मागीर म्हजी आशा आहली आमकां एक आमच्या लोकांक मँगलोरियन लोकांक पडटा वचून मस्त पयस ताच्या खातीर आमकां मँगलोर एक सेंटर जाय म्हणून. ताच्या खातीर ते हांवें पाद्रापा व्हरून मुलके सेंटरा खातीर आपोवन व्हरून तें सेंटर जेजून आमकां दिलां. आतां लग्गी आसा आमकां रेतेर करूंक. ताच्या मागीर एका भवान म्हाका आमच्या भितर गूण जावची सखत कशी म्हणून एका भवान समजलें. ताणें समजताना म्हाका जस्ट सांगलें तुजो राखोन बडवो खंय आसा म्हणून बायबलान तुका गोत्ता गे म्हूण.
त्या वेळा म्हाका समजोना त्या वेळा ताणें समजोन दिली कीर्तना 121:3 इस्रायल आतां फादरापान ऑलरेडी सांगलें इस्रायलाचो राखणो निदाना जामाना आमच्या सांगात आसा म्हूण तो खाली देवाचें उतर दितना मात्र देवाचें उतर सांगतना मात्र आमच्या जावन उपता म्हळ्यार आमचे मागणे काणून वेता हेब्रो घरान पत्रान 1:7 बरयलां तो वाऱ्या बरी उपता म्हणून तुमी वाचा मागीर तुमकां समजतलें आनी तुमी आमचे बरीच ते तुमकां सकात मेळटलें तें समजतलें उपरांत ताच्या मागीर तें 1:7 वाऱ्या बरी उपता मागीर आमकां एक बवाडताची चावी दिला दाविदा दिल्ले चावी ती जावन आसा Isaiah 22:22 Isaiah 22:22 म्हणटा दाविदा दिल्ली चावी दिली आमकां बवाडताची त्या मागीर आमकां समजलें की मागीर पेद्रूक दिला Matthew 16:18 तातूंत पेद्रूक दिल्ली चावी आमकां बवाडताची दिला तशें आमी मागतना आमचो राखण बडो आमचे तेसांव काणून बापा पुता आनी पवित्र आत्म्याक व्हरून वयता तें जावन आसा दिवतनी 28:100 सर्वेसरा बरपून दिल्ले बरले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो आमच्या भुमीचेर पावस वतलो आमी हातीकतल्या कामाचेर आशिर्वाद घालतलो जायते राष्ट्रां आमी रीण दितले कोणा कडचें रीण घेवचें ना तें आमी सांगतना आमकां आमचो राखण बडो आमकां सल्वेशन हाडून सल्वेशन म्हळ्यार बाचावी ते हिब्रो 1:14 हिब्रो 1:14 त्या जाल्यार आमी आमकां तो नितळ करीचे जोशुआ 3:5 तुमकां तुमी नितळ करतना देव म्हणटा फाल्यां हांव आजाप करता म्हणटा आजाप करतात आमचो देव कित्याक आमकां देवाचे हात मोठवे नात आमकां आपणूक ताच्या खातीर हांव हांगा लास्ट डिसेंबरान बोंदेल गेल्लो बोंदेल लुड्सवाडान गेल्ले जाल्यार हांगा बसलां स्विडल उबे राव एक मिनट स्विडल हे स्विडल भुरगें हाका 5 सिस्ट आहलें ओवरी भितर आनी ताका मस्त दुखतालें पोट आनी ताणें स्कॅन आनी केल्लें ऑपरेशन सांगलें डॉक्टरान लेकीन 3-5 दीस ताका देवाचें उतर दिलें रिपिटेशन केलें दिवतून 28:100 तेंत उतर सर्वेसर भरपून दिले आपल्या आकाशाचें घर उक्तें करतलो आमच्या भुमीचेर पावस वतलो हांवें हातीकतल्या कामाचेर आशिर्वाद जायते राष्ट्रांत हांव रीण कोण रिपीट करतना देवाची इतली सकत बडली की ताचें ओवरी भितर आहलें सिस्ट जिजून मेल्ट केल्ल्या उपरांत दुसरे दीस ऑपरेशना म्हणून हॉस्पिटलां वयतना स्कॅन करून पळयतना सिस्ट ना आर्गां जेजू होगळप जेजू महिमा जेजू आनी ताचें एंत भुरगें इतलें बरें देवाचें उतर रिपीट करता आतां बाय हार्टा ताका आनी एक दिसा ताच्या आवयन म्हाका सांगलें तें इस्कालान SSC नासतना ताका शिकोवंक जायना 3 सब्जेक्ट इल्ले प्रॉब्लम आसा म्हूण सांगलें त्या वेळा ताका हांवें देवाचें उतर दिलें आमचें जेकोबाचें पत्र 1:5 जाणवाय नातलो देवा लागीं जाणवाय सोदो म्हणून 120 टायम ताणें रिपीट करून ते दुसरे दीस प्रॅक्टिकल एग्जाम वयतना ताका 100% मेळ्ळें मो प्रेस गॉड आनी ताच्या मागीर तसो भाव कुशीन बसा उबेक तो उलय नातलो उलयतना सोमा उलय नातलो मार्क 7:34 येता म्हणून ताका मागणें करतना ताचेय दीप सुटली बरो उलयता की ना आतां बरो भुरगो जाला बसा जायते हांगा एक पेद्रो वाड्यान एक भुरगीं जवळीं भुरगीं तुमी जावंक पुरो ओजीची भुरगीं जवळीं एकल्याक एकल्याचो हात लेफ्ट हात मोटवो त्या वेळा ताका हांवें वचून देवाचें उतर दिलें 3 दीस नॉन स्टॉप एजेकेल 37:10 मेल्ल्या हाडांक एजेकेल प्रवत कशें उतर दिता हांवें म्हणलें एंत उतर तूं रिपीट कर 120 टायम दिसाक कशें तुजे भितर तिसरे टायम वयतना ताचो हात आर्गां जेजू होगळप जेजू महिमा जेजू सुदी तुका ताचो हात अर्द इंच शॉर्ट आहलो तो लांब जालो आर्गां जेजू होगळप जेजू ताची टेस्टमनी पाद्रापा लागीं आहा ताच्या मागीर ताची भयण 10 वर्सां जावन ताका बें आहलें मस्तो डॉक्टर लागीं ताका व्हेल्लें मस्तो पाद्रापा लागीं व्हेल्लें खंय ताका जालें इल्लें टेंपर रिलॅक्सेशन जायना मागीर कंप्लिटली ताकाय बियान जावन जेजून सुटका दिली तो तूं जेजू तुमकांय हरेकल्याक आतां जेजू आपडटा तुमकां समजोनी मेळिल्ले जाल्यार ती समजोनी जाणवा तुमचो आमचो राखण बडोसो काम करता म्हण तुमकां समजले जाल्यार तो दिता आमी हिलिंगाच्या मागण्या त्या टायमार करया सांगयात समजयतलो ताच्या पयलें तुमकां हांव समजयतां म्हाका आनीक ग्रोथ रेटी गेल्ले जाल्यार एका रितेरी गेल्ले जाल्यार म्हळें हांवें देवाक सोरला म्हूण कोणाक सोरला देवाक सोरला म्हूण ताका आमचो हॅक्टर ते देवाचे सांगतलो मलाकी 3:7-12 वास बाबा. तुमच्या पुर्वजांच्या काळात तुम्ही म्हज्या कायद्या पयस सरल्यात आनी तुमी तें पाळोवंक नात
म्हजेशी परता आनी हांव तुमचेशी परततलो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. तुमी विचारतात आमी कशीं परतूं. मनशान देवाक पासोवंक जाता कितें? तरी पूण तुमी म्हाका पासोवंक सोदतात. तुमी विचारतात आमी तुका तशें पासोवंक सोदता. तुमच्या दशमाशांनी आनी दानांनी तुमी म्हाका पासोवंक सोदतात. तुमचेर शिरां पडल्या कित्याक तुमी तुमचे सगळे रास्ट म्हाका पासोवंक सोदतात. म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडाराक हाडा. हे परी आतां म्हजी परिक्षा करा म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. आनी हांव तुमचे पासत मळबाची दारां उगडावन तुमचेर भरपूर आशिर्वाद वतलो की ना म्हूण पळया. तुमच्या हिता खातीर हांव किडण्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना आनी तुमचे दाका मळे फळ दिनासतना रावचे नात म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तेन्ना सगळीं राष्ट्रां तुमकां सदैव म्हणटाली कित्याक तुमी सूख संतोषाचो देश म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पर. देवाचे उतर समजले तुमकां हे म्हणटा म्हाका रेतेर गेल्ले दळा. ताचे पयलीं हांव डिसेंबर म्हयन्यान हांच्या घरा गेल्लो लुडसवाड्यान मान्नूच्या घरा भितर. तो म्हणटा डिसेंबरान हांव गेल्लो ताका मागणें शिकयल्लें. हांवें मागणें करून तांकां खाली देवाचें उतर रिपीट करूंक सांगलें. तेच रिपीट 120 टायम तेजे कुटुंबाचे पुरा करतना तो म्हणटा 3 म्हयन्या भितर आमचे पुरा दुकोरी डबल जाले, पोपळांय डबल जालीं आनी इतलें बेसांव. आनी 10 वर्सां जावन तो घर बांदूंक ट्राय करतलो. तो म्हणटा आतां म्हाका देवान बेसांव घालां की घर बांदूंक आमी स्टार्ट करया ब्रदर म्हणलो. हांवें म्हळें ताका म्हळें हें उतर तुका आनीकी वाचचें कालें घाल कित्याक म्हाका देवान संवसारान कितले जाग्या व्हेलां, कितलें मागणें केल्यार, कितल्या पाद्रापांक कितले इगर्ज बांदल्यार येत्त उतरान हांवें म्हणटा हें उतर तुमी रिपीट सक्रामेंता मुखार बरोवन रिपीट करा. सर्वेसर बरबंदरले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. आमच्या भुमीचेर पावस वतलो. आमी हाती घेतल्या कामाचेर आशिर्वाद जायते आसलो. आमी रीण दितले कोणाकडचे रीण घेवचें ना. तेत्त उतरां मारीत आमकां जायते बेसांव मेळटा. कित्याक हांव रेतेर गेल्या जाल्यार म्हाका एक भावान कावन्सिलींग करतना हें उतर दिलें. आतां भावान वाचलें ते उतरान अशें आसा तुवें देवाक सरलाय म्हूण. हांवें म्हळ्यार 1 वर्सान हांव सर्वीस करना, हांवें कशें देवाक सरला म्हूण. तो म्हणटा तुका 1 वर्सा वयर 10 लाख रुपया प्रॉफीट जाल्या तेरी तुवें देवाक पयशे दिवना. बिकेचे मिसाक गेल्ले जाल्यार इल्ले पयशे दिवचे. देवाच्या आनी ताचे दोळे सुर्या बरी आसात. आमकां तो शिराक 17 आनी 19 म्हणटा आमचे वयर दोळे सुर्या बरी आमकां पळोवन आसा तो देव. त्या जाल्यार म्हाका म्हळें हांवें आतां कालें करचें. तो म्हणलो तुजे पयशे नासल्यार कुमसार जा, पयशे आसल्यार तातूंत 1 लाख रुपया देवाक दिजे तुवें 10%. त्या जाल्यार आमची इगर्ज आसली काणजार ते इगर्ज बांदतना हांवें पाद्रापाक म्हणून 1 लाख व्हरून दिलें. दिताना ऑन द स्पॉट 10-15 दिसां भितर म्हाका बंबई एक फ्लॅट मेळ्ळें तें 10 लाखान. आतां ताका 1 करोड 25 वर्सां पयलें काण गेल्लें. आतां म्हाका 40,000 वयर ताचें भाडें मेळटा. आनी देवाक पळय देवाक आमची देवान एकच कडेन म्हळ्यार म्हजी परिक्षा करा. कोणाची परिक्षा करा? म्हजी परिक्षा करून पळया. हांव मळबाची दारां उक्ते करून तुमचेर बेसांव म्हाका दितलो. आतां पळय आमी स्पेशली इगर्जा आमी इगर्जी कोणाक पयशे इगर्जी पयशे दिल्यार हांगा आमकां इतलें बेसांव मेळटा. आमचे हितान जावं न्ही, आमच्या भुरग्यांक जावं न्ही, काम मेळोवंक कांय प्रॉब्लम ना. कित्याक हांवें तें टेस्ट केलां आनी म्हाका मेळना. ताच्या खातीर तुमी दिवन पळया. तो म्हणटा म्हाका एकच कडेन देवान पुरा कडेन देवान आमची परिक्षा केल्या. लेकीन एकच कडेन देव म्हणटा म्हजी परिक्षा करून पळया. म्हळां गी ना? सांगलां गी ना? सांगला जाल्यार तुमी देवाची परिक्षा करून पळया. मागीर देवाचे आशिर्वाद पळया. आतां हांव लास्टाक आमकां आतां आंजबडो आमकां हिब्रू 1:14 आंजबडो आमकां आमी मागले जाल्यार आयले जाल्यार आमकां नितळ जाल्ले जाल्यार आमकां तो आजाप करचें. हांव तुमकां जस्ट एक शॉर्ट ब्रिफींग करता मागीर आमी मागण्याक या. तातूंत आसा आमकां जोशुआ 3:5 तुमकां तुमी नितळ करा हांव तुमचें तें आजाप करता. आजाप करचें म्हळ्यार फस्ट आमची मोत टेन्शनां ना जाल्यार मोती भितर खंयचे गाय आसल्यार हिलींग मेळना. ताच्या खातीर फिलिपीन 2:5 म्हणटा आमची मोत देवाची मोत जावं आनी जेजूच्या रक्तान आमची मोत धुयजे आनी आमचे दोळे जावन आसा उजवाड. अगार मॅथ्यू चॅप्टर 5:22 म्हणटा 6:22 म्हणटा
आमचे दोळेत तेर पत्का कारण जाल्यार आख्खी कूड तुका मेळटा म्हणून त्याच्या खातीर आमच्या दोळ्यान पताक काडला आमकां प्रॉब्लेम त्याच्या खातीर नाक आमच्या जेजूच्या रक्तान तुजे कात आमच्या जेजूच्या रक्तान खान तशेंच आमची जीबेर आमी सांगचे आयजायन सांगले बरी 6:6 हांव मेळ्ळें वणटासो म्हजी जीब तुज्या हांव पातकी म्हणटाना जेजू ताच्या इंगळे घालून जेजूच्या हातूंत उलपोवन ती जीब ताची नवी करता तशेंच आमचे जीब आतां आमी जेजूच्या अमलीक रक्तान धुवन नितळ करचे त्या वेळा आमचें तोंड जेरामिया 15:19 म्हणटा पयलें जेरामिया 1:9 म्हणटा आमच्या भितर कुलेरान तो उतरां घालता देवाची आनी जेरामिया 15:19 म्हणटा आमचें तोंड देवाचें तोंड जाता आनी आयजाया 55:11 म्हणटा आमचे तोंडान जावन उतर येवचें तें फळ दिना गाय दिता की ना कित्याक आमी केदाळे कोणाक मरून वचो न्ही म्हणून वचो कित्याक बरें न्ही कित्याक देवाच्या उतरान सांगलां कितें उतर आमी विचारता तें आमकां मेळटा तशे खातीर आमकां आतां आमी हिलींग मागण्याक वताना आमचे थंय जायते देजो आजाप करतलो पवित्र आत्म्याचे कांतार हे पवित्र आत्म्या हॅलो आतां पवित्र आत्म्या कांतार सांगतना लग्या आतां सर्वेस्पर तुमकां आपडटा मुखार या हिलींग जाता पळया मुखार या कोण पटल्यान आतां मुखार या हांगा जागो आसा येया आतां राय असो राय तो म्हणटा किर्तन 86 म्हणटा हांव अद्भुतां करचो देव विघ्न हांव तुमचेर अद्भुतां करतलो मुखार येवन पळया तुमकां कितलें हिलींग जाता खंयची पिडा आसल्यार आतां गूण जाता कित्याक पळय आमी जेजूच्या नांवान मागतना देव आचार्य करता मुखार या पळया आनी कितें जागो आसा मुखार या पळया हात वयर करो उबे राव पवित्रज्ञा आमचे देवून ये दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये पवित्रत्म्या आमचे देवून ये दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये गरजेन तसल्ले गरजे पावोंके गरजेन तसल्ले गरजे पावोंके हसकत मोनाच्या सत्तेन बरोवंके अस्कर मनाच्या सत्तेन बरोवये हे पवित्रज्ञा आमचे देवून ये दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये हे पवित्रज्ञा आमचे देवून ये दुःखांचे बदलून संतोष हाडून ये हॅलो पुरो हॅलो हाले पवित्र आत्म्या काप्या हे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 हे आमच्या काळ हालेलुया 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 हे पवित्र वाद ओडान ताळ्यान पवित्र आत्मा देण्या लाभे आमकां हे पवित्र आत्मा देवाने आमचे देवाने आमकां आपुडा हालेलुया 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 हात धरा काळजाचेर हात धरा सांगा जेजू जेजू आमची मोत आमची मोत तुझी मोत जावन आसा तुझी मोत जावन म्हजी आसा. मोत तुझी मोत तुझ्या रक्तान दू तुझ्या रक्तान म्हजे दोळे म्हजे दोळे तुझ्या रक्तान दू तुझ्या रक्तान म्हजे दू. नाक म्हजे नाक तुझ्या रक्तान दू तुझ्या रक्तान म्हजी दू. कात म्हजी तुझ्या कात. रक्तान दू तुझे म्हजी रक्तान जीब दू. म्हजी जीब. तुझ्या रक्तान दू तुझ्या रक्तान म्हजे दू. कान म्हजे कान. तुझ्या रक्तान दू तुझ्या रक्तान म्हजी दू. कात म्हजी कात. तुझ्या रक्तान दू तुझ्या रक्तान हिब्रू 4:12 हिब्रू 4:12 तुझे उतर जावन आसा तुझे उतर जावन आसा. दोन दारीचे तलवारी बरी दोन दारींच्या ते म्हज्या तलवारी काना भितर वचोन तुमच्या घरा बसून हर एकली म्हजी पिडा गुण करून हरी एक नमनीची पिढा तुवें तुझे उतर सांगता तुझे उतार सांगता जेरमिया 23:29 जेरमिया 23:29 म्हजे उतर उज्या सारखे नांगाय मुझे उतार तुझे गुण करून सकते गाय ते पत्राक फोडले हातोडी बरे नांगाय ते हातोडी बरी जायना ना गाय आनी म्हणटा म्हजे उतर उजो जावन आसा मुझे उतार उजो जावन आसा आयजाया 45:2
Isaiah 45:2. तू आमच्या मुखल्यान वताय, तू आमच्या मुखल्यान आमचे येताय, हर एकले प्रॉब्लेम परवा समतल करताय, आमकां तू बरें करताय, काशाची दारां फोडटाय, लोंकडाचे आडांबे करताय. लोंगडाचे आडंबे जेजू ये जेजू आतां आमकां आतां आमकां गुण कर. गुण कर. कोई कोई तुमची पिडा आसा ते हात खंय दवरा खंय. तुम्ही, कोई दवरा आतां हार घालुया. गुण करचे लिव्हिंग वॉटर कोंकणीचे कंतार सांग भाव, कोंतार म्हणजे गुण करचे सकाळ जेजूची वळून आतां. तुमच्या दारार उबे आसा जेजू, उबे आसा. रेव्हलेशन 3:20 दारार उबे आसा तुमच्या. तो गुण करता. मोगन म्हाका पळयता. रेव्हलेशन 3:20 तुमच्या मुखार उबे आसा. दोळे तपा, दोळे तपा. तो सक्रामेंताला जेजू तुमच्या मुखार उबे आसा. मॅथ्यू 7:7 मागा तुमकां मेळटले, पडे उक्ते जातले, सदां तुमकां मेळटले. तो आपूण आसा. तुमची पिडाचेर हात दवरा, सांगा त्या जेजूक, सांगा तेका तो आपूण आसा, आपूण आसा तुमकां, आपूण आसा. गुण करनासा, गुण करनासा, गुण करनासा. तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद करनासा, तुमच्या रिताचेर आशिर्वाद करनासा, तुमचेर बेजाव करनासा. जेजू 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 जेजू. तो तुमच्या दारार उबे आसा. रेव्हलेशन 19:20 म्हणटा तुमच्या दारार उबे आसा. आपे त्या जेजूक आपे. एफेसियन 3:17-18 म्हणटा तुमच्या मोगान भावार क्रिस्त बुडार करून तुमच्या काळजान तो तुमकां भलायकी दिवन ताची मोग ताचे रुंदाय, ताचे लांबाय, ताची घटाय तुमकां दिवन आसा, बोळ दिवन आसा, तुमकां भलायकी दिवन आसा. दळबाराचो सर्वेश्वर तुमच्या सवे आसा. तो तुमकां गुण करनासा, गुण करनासा. सक्रामेंताची पावर सकाळ तुमच्या थंय वळटा. रिशीव ताका जॉन 7:37 म्हणटा थानेया ताका पवित्रात्म्याक थानेया. तो तुमकां झेरीचे उदक दिवन आसा. सताचो पवित्रात्मो जॉन 16:13 हांगा आसा. तुमकां आपूण आसा, आपूण आसा. एक एकले तुमी सांगा जेजूक, सांगा तुमच्या नवे कर. रेव्हलेशन 21:5 नवे कर नासा. तुमच्या काळीज नवे कर नासा. पत्राच्या काळीज मेल्ट कर नवे कर नासा. तुमची पिडा गुण करनासा. कोणाची दंपराकाठी गुण करनासा. आपूण नासा जेजू, आपूण नासा. तुकली पडावट गुण करनासा, गुण करनासा. फाटीची दूख आपूण नासा, आपुडा ते आपुडा. पोटाची पडकाणी पडकाणी आपूण नासा. हर एकले पिडा, जायतेले पिडा, मायग्रेन, हेडेक आपूण नासा, गुण करनासा. जायते जाणांक जास्त स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हाका गुण करचे तूं, म्हाका गुण टच देम टच देम. खप्पर ला 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 खैयरा म्हाका बरं म्हाका बरं म्हाका बरं म्हाका बरं म्हाका बरं म्हाका बरं. टच देम जॉन 14:14 तुझ्या नावान मागता. या भाऊ भयणीक आपूण तुमया भुरग्यांक जाणवाय दी तुमया. गोबारा रा 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 टच देम. हालेलुया हालेलुया. दोन्ही काळजाचेर हात धरा, सांगा जेजू 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 तू म्हणजे आमच्या मुखल्यान उबे आसाय. तू आमच्या मध्ये आसाय. जॉन 20:22 जॉन 20:22 जेजू मेल्ले उपरांत सीस भियेल्ले. तांकां म्हणालो कित्याक तुमी भियेल्यात, कित्याक तुमी कित्याक इतल्या भिजुड्या जाल्यात. कित्याक तुमी हांव तो जिवीत जेजू. हांव तो जेजू. त्या जाल्यार ताणें ताचेर श्वास सोडलो. तो श्वास जेजू सांगा म्हाका दिया म्हण 5 टायम काणया. जी जेजू तुजो श्वास, जी जेजू तुजो श्वास, जेजू जी जेजू. स्लोली बसा बसा. कितल्या जाणांक बरेपण बगलांक हात उबेरापणे. कोणाक आपुडलें बरी जालें जेजून, कोणाक जालें गी, कोणाक टच जेजून आपुडलें बगलें गी. कोणी जाल्यार फाटल्यान कोणी आसल्या गी सांगा, नातल्यार आमी लास्टाक कोणाक बरेपण जालें गी. सुमार जाणांक जेजून आपुडलां. मागीर पाद्रापा साक दिया, जायते हॉस्पिटला वचून चॅक करना. प्रेज द लॉर्ड. जेजूची सगत वळून आसा. सकड आमी दिमी घालया.
आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर दर्या. जेजू म्हणटा हेच्या एवांजलांत, हांव वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफत गेल्या शिवाय कोणाचे न्ही बापा सरसीन वचोंक जायना. जेजू जावन आमचो श्रेश्ठ मध्यस्थ बापा आनी मनशा मदें. आमची मागणी तो बापा सरसीन व्हरता, बापाचे आशिर्वाद आमकां तो दिता. आमचो जेजू हांगासर हजर आसा. पिलिपान विचारले, सोमी आमकां बापाक दाखय. पिलिपाक जेजून दिली जाप, जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकय पळयला. ह्या तरेचेर आमी जेजूक पळोवन आसा. जेजू ते बापाचें रूपणे आमकां दिसता. जेजूच्या एवांजलांत सांगता आमकां, म्हजें नांवय तुमी मागा आनी हांव तुमकां बापा तोंड तुमी मागलें सगळें दितालो. सोम्यान जेजू ही परजा तुजे समोर आसा. जेजू तांची सगळी मागणी तूं आयकून घे. जेजू तांची पिडा हांव तुका समर्पण दिता. जेजू तांची आंतरीक पिडा, तांच्या कुडीची पिडा, तांच्या मतीची बेजाराई, तांच्या घरांतले समस्ये सगळे जेजू तुका हांव समर्पण दिता. तूं जावन आसा श्रेश्ठ वैज, तुका गूण करूंक जायना तसली पिडा कसलीच ना. जेजू ह्या संवसारांत जायत्या वैजा मुखांतर तूंच बरें करताय. जेजू हांगासर आसल्या हर एकल्याक आपोट. जेजू गूण कर. जेजू तुजी गूण करची सखत ह्या घडी हांगासर वळय. जेजू आमची खाकुळट कर. जेजू आमची पातकां बक्षी. जेजू आमकां तुज्या अमोलेक रक्तान धुवन नितळ कर. जेजू तुज्या उतराच्या सक्तीन आमकां भर. जेजू तुजें उतार खंयचें काळीज दितें भेसां करूंक शकता. जेजू सुमयान जेजू आमची खाकुळट कर. आमकां आपोट. जेजू आमकां गूण कर. जेजू अर्गां तुका. जेजू होगलाप तुका. जेजू स्तुती तुका. जेजू सुमेचें बेसांव घेवच्याक हे देवाडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. सुमेचो आशिर्वाद घे. प्रार्थुया येसर पदवीधरान सदां जेवच्या देवा. या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांचो पुनः जिवंतपणाचो सर्गार सोडणेचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. ह्या ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरांक आमची सगळी जिणमान करूंक आमकां दयेन फावो कर. हांगासर हजर जाल्यार आमच्या समेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजो गूण करचो हात आमचेर दवर. आमकां तुज्या बेसावांनी भर. सर पिडेशिरेंतली आमकां सुटका दी आनी तुज्या राजान जिवंक आमकां फावो कर. तूं जियेताना राज करताय ससनाच्या ससना. तकली बगोवन जेजूचो आशिर्वाद घेयात.
कोणे केल्यास उपकारा. मोगाळ बोंबेनो सोम्याचें आराधन आमी केलें. सोम्याच्या गुणकृत्या सक्तेन आमी भरले. हांव जेजून आमकां सगळ्यांक पडलें आनी आमकां बरें केलें. आंतरीक रितीन दैवीक रितीन बरें करचो एकलोच श्रेश्ठ वैज जावन आसा तो जेजू. आतां तेंच ताचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. ह्या मिसाच्या बलिदानाचें त्या हांव वाचून सांगता. फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरीच्या दिसा अर्ग आमी स्थिता लॉरेन्स फ्लाविटा रोड्रिगस माय दे देवस वाडो. जल्मा दिसा अर्ग आमी स्थिता मेजी रोज सुनील दुबाई. अर्ग आमी सांदिल्यांत फेलिक्स सुचिता मोंतेरो सांजोजे वासवाडो, विल्फ्रेड ट्रेसी लोबो क्रिस्त्राई वाडो, राजेश पिंटो निड्डोडी, फिलोमिना मोरस सांत आन्ना वाडो, आम्ब्रोस मोंतेरो आनी क्रिस्तीन डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिस्तेलां फेलिक्स मोंतेरो सांजोजे वासवाडो, फादर लुवीस रेगो हाच्या आत्म्याक मिस्तेलां हेझल मेंडोन्सा सेक्रेटाट वाडो. तशेंच आयच्या जेवणाक स्पॉन्सर रावल्यात फेलिक्स मोंतेरो आनी कुटाम सिंजुजे वासवाडो. तांच्या सर ते साव बसत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. पवित्र सबाज भाग्यवंत जाकोब आनी भाग्यवंत फिलीप हांचे फेस्त करता. फिलीप बेसायदा गांवचो आनी जाकोब तो फिलिपाक जेजूचो धाकटो भाव तो जावन आसलो, म्हणजे कजन भाव तो जावन आसलो. जाकोबाची आवय आनी जेजूची आवय मरी बबोवणे म्हणलो संप्रदाय आसा, देखून जेजूचो आपोस्तोल जावचे भाग ताका मेळ्ळें. आनी फिलिपान ताची सुवार्ता परगट करून क्रिस्ता खातीर तो मरण पावलो. जाकोबी पयलो मार्तीर जालो. तांचें रगत आमच्या भावार्थाचें बीज जावन आसा. सुरविल्ल्या त्या धर्मदुतांनी परगटलेलो भावार्थ आज आजून जीवळ आसा जाल्यार पवित्र आत्मो हाका साक्ष जावन आसा. भाव भयणो, पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन आपोस्तलांनी सुवार्ता परगट केली आनी हर एक धर्मदूत जेजूक ताच्या रगतान साक्ष दिवंक शकलो. पुनः जीवन जेजूच्या सक्तेन मात्र तांकां करूंक जालें आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मात्र तांकां जेजूक साक्ष दिवंक जाली. त्याच पवित्र आत्म्याक आमी मागोवन घेवया. पवित्र आत्म्या शिवाय आमी एक घडी जियोंक शकना. त्या आत्म्या वरवींच आमी जियेता. भाव भयणो, आनी तो आत्मो आमच्या काळजांत आसा म्हूण जेजून आमकां सांगलां. पवित्र आत्मो आमच्या काळजांत आसा. पवित्र आत्मो आमचे ते आसा. आमी पवित्र आत्म्याची बिडां जावन आसा. हांव सांपवलून स्पश्ट केलां आमकां. आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचे उतार आमकां प्राप्त जाता आसतना ते उतार फोव ते परी घेवंक, त्या उतरा प्रमाणे चलोवंक जाय आसली कृपा मागया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमकांच आमी आयतीं करया. आमच्या पातकांची दूख धरया. देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षांनी मागोवन सांगता म्हणया, हांव पातकी सतपतीत राजभा आनी तुमकां बाबा भयणीनो पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. या बसून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पराधा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची सर पातकां बगसून आमकां समेस्तांक ससणच्या जिविताक पावों.
प्रार्थुया सर्वेस्परा कणवळ्या बापा जेजू खातीर आपले रगत वारयलें त्या तुझ्या धर्मदुता भगवंत पिलिपाची आनी जॅकोबाची आज आमी परब संभ्रमताव तांच्या मागण्याक काण दी आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत आमकां वांटो दी अशें तुका रूप रूप पळोवन ससनाक दोशी जावंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना सांत पावलान कोरीकाराक बरयल्ल्या पात्रान पयले वसाप भावा भयण्यानो तुमकां परकट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमकां उगडासाक धाडटा ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतून तुमी आतां स्थिर आसात हांवें प्रकट केल्ल्या तशींच तुमी ती सांबाळत्यात जाल्यार तिजे वरवीं तुमी कारान सोडटेल्यात नंतर जाल्ले तुमचो भावार्थ निर्पाल जातालो हांवें मानून घेतलो तसलोच प्रतातम म्हणून तुमकां दिलो तो संदेश वो पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर जिवंत जालो केपासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो उपरांत एकच फावटी 80 भावापरास चड जाणांक तो दिश्टीक पडलो तांचे मदले 16 जण आजुनी आजुनी पयला जिवंत आसात म्हणून थोडे मरण पावल्यात उपरांत तो जॅकोबाक दिश्टीक पडलो आनी त्या नंतर सोमेस्त धर्मदुताक शेवटी म्हयनेन भरती जायनासतना जाल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो देवाचे उतार्ये देवाचे वडोपकार Alleluia, alleluia, alleluia,
हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलुया. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तो काय सोम्या. इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसून तरी तुमी म्हाका वळखनात. त्या वेळेन जेजून तोमासाक जाप दिली, हांवूच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मारिपात केल्या कोणाच्यानी बापा सरसीन वचूंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडें ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तो पिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सुमी आमकां बापाक दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, पिलिपा, इतलो काळ हांव तुजे सांगत आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयलात आनी बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणयत. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हणजे सवें आसा हें तूं सतमानी नाय. हांव तुमचे लागीं उलयता ती उतरां म्हजेच तकीन सावन उलयना. बापूच म्हजे सवें रावून आपलीं कामां चलयता. हांव बापा सवें आसा आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगता तें तुमी सतमना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पूण हीं सतमना. सत सावन तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सतमनता तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्ही, ताच्या किवर्ती कामां तो करतलो. कित्याक हांव बापा सरसीन पाठीं येता. बापाची महिमा पुता मारिफात प्रगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचें उतर हें वगनी तुका क्रिस्ता. शुभर्तच्या उतरावरी बगसूं पथकां आमची. बाबा मेन्नो, आज सान फिलीप सान जाकोब जेजूचे 2 जाण धर्मदेवतो तांचे परब आमी आचरण करता. फिलीप बेसायदा गांवचो आनी फिलिपान वचून नातानायलाक आपोवन हाडिल्लें. मोयजेच्या नियमशास्त्रांत प्रवादाच्या पुस्तकांनी किर्तनांनी कोणा विशयान बरयलां तो आमकां मेळ्ळो. तो नजरेचो जेजू मेस्सिया म्हूण सांगता आसतना नातानायल फिलिपा सांगात आयिल्लो. आनी आज फिलीप आनी जाकोब सांगाता तांचे फेस्त आमी करता आसतना जाकोब तो जुवांचो भाव जाकोब न्ही, हाका जाकोब धाकटो म्हणटात. जाकोब हो जेजूच्या आवयचो मरयेच्या भयणीचो पूत, क्लियोफासाची पतीन मरी ताचो पूत म्हणून संप्रदाय आमकां सांगता. अशें म्हणटा आसतना जाकोब जेजूचो काजन भाव जालो. फिलीप जेजूचो आपोस्तोल, जेजून आपयल्लो आपोस्तोल जालो. आनी दोगांयकी आज पवित्र सभा मान करता आसतना देवाचे उतार आमकां तांचे विशयांत सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावलो जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक साक्ष दिता. सान पावलोचें पयलें पत्र 15 अध्याय. जेजू जिवन जाला आनी जेजू जिवन जावंक नातलो जाल्यार आमच्या भावार्थाक अर्थ आसतो ना म्हणटा सान पावलो. जेजू जिवन जाल्या परंत मस्तू तरां दिश्टीक पडलो. पवित्र पुस्तकांत एका अध्यायाच्या एका वंजराच्या निमाण्या अध्यायान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची गणितां आसात. कोणा पुरा जेजू दिश्टीक पडलो? तुमच्या अनुभवा प्रमाणे तुमी वाचलेल्या प्रमाणे तिका इशीन गमान दिया. फस्ट दिश्टीक पडलेलो मरी मगदलेनाक. जुवांस वंजल 20 अध्याय. पयले मरी मगदलेन जिचे तावन जेजून 7 सैतानाक धांवडायिल्लें पळय हे पातकीन कनिश्ट मनशाचो जेजून गरिश्ट मोग केलो आनी ताका गरिश्ट स्थान दिलें. ती जेजूची आपोस्तोल जाली. जेजूच्या मोगान ती जेजूच्या कुर्सा म्हणी ती उबी आशिल्ली मरियमाये संगी. आनी पास्कांच्या आयतारा सकाळीं फुडें सुगंध तेलां घेवन जेजूच्या कुडीक माकूंक ती म्हण येता आसतना मतीन चिंता ती आतां ही फोंडाची शिळा कोणें काडची. आनी थंयसर येतना शिळा खांड जाल्या. जेजू थंयसर ना. ती धवानवी गेली जेजूच्या मोगाच्या शिसांक. पेद्रूक आनी जुवांक तिणें सांगलें आनी पेद्रू आनी जुवांव धवन आयले.
पोंडा भितर गेले तेण पळयतना जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. आतां थंयसर पेद्रू आसुल्लो, जुवाम आसुल्लो, मोरी मगदलेन आसली. जुवांक आनी पेद्रूक दिश्टीक पडये तें कोन्ना जेजूक न्ही, पूण ते सीदा फाटीं गेले. ते थंयसर रावले ना. हें बेश्टें कोन्ना, जेजूची कूड कोणें सोरून व्हेली कोन्ना, तांचो भावार्थ घट नातलो. पूण मरी थंयसर रावली, रोडोवन आसली. आनी थंयसर जेजू परक्या रुपार म्हणजे थोटाच्या मालेच्या रुपार दिश्टीक पडलो. आनी जेजू तिचे लागीं विचारता, बाये कोणाक सोदताय? काले म्हणटा ती, म्हज्या जेजू कोणेंगी खाण वेला, तुवें म्हणी वेलाय जाल्यार ताका म्हाका दी, हांव ताका वोट मेळटा. कसली उतरां पळय. म्हणजे तितलो तिका जेजूचो मोग आसलो. आनी तो वळू जेजू तिका वळखता आनी म्हणटा मरये. आनी तो वळू जेजू कशी राबोनी म्हणटा, मेस्री म्हणटा आनी जेजूक वळखता ती. ताच्या उपरांत ती वचोन सिसांक दिश्टीक पडटा. आनी उपरांत जेजू दिश्टीक पडलो. 11 जाण सीस आसतना तांचे मदें थॉमास नातुल्लो आनी एक पटीन जेजू दिश्टीक पडटा. थॉमास आयल्या उपरांत परत्यान जेजू दिश्टीक पडटा. थॉमासाचो भावार्थ जेजू घट करता. 2 जाण आपोस्तलांक एम्मावसाच्या वाटेर आसतना दिश्टीक पडटा. तांचे सांगाता जेजू उंडो मोडटा, तांचे दोळे उक्ते जाता, ते जेजूक वळखतात. आनी हांगासर जुवांव सोमांजेल 21 अध्याय परत्यान जेजू दर्या तडीर दिश्टीक पडटा 7 जाणां आपोस्तलांक. पेद्रू, थॉमास, नातानायल, जेबेदेवाचे पूत जुवांव आनी जाकोब आनी जेजूच्या शिसा मदले 2 जाण, 7 जाण आसले. तांकां दिश्टी जेजूक सोण ते गेले. पेद्रू म्हणटा जालें, बरा काबार जालें, हांव म्हज्या मास्टरच्या व्याप्तीक फाटीं येता. खंयसर म्हाका तावन जेजू खंय तावन जेजून म्हाका आपयलें थंयच हांव फाटीं येता. फ्रॉम वेर जीजस कॉल्ड देर ही वेंट बॅक. आनी त्या दिसा सगळी रात मासली धरली तांणी. मस्त मासली मेळ्ळी तांकां न्ही. तुमकां गुर्तूच ना, काय गुर्तू ना. सगळी रात मासली धरली. पेद्रून आनी ताच्या सांगात्यांनी मस्त मासली मेळ्ळी की तांकां. त्या रातीन तांकां कांयच मेळ्ळें ना. वाय? बिकॉज दे लेफ्ट जीजस एंड वेंट. जेजूक सोडून ते गेले. एक मासली समेत तांकां मेळ्ळी ना. आनी सकाळीं जेजू थंयसर तडीर उबो आसलो. सांग मात जेजू म्हणून कळ्ळें ना. जेजून म्हणलें इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या की. जेजू कळीत आसलें तो आपूण कितें करता म्हूण. कांयच ना म्हूण ताणें जाप दिली. तुमचे जाळ दोणीचे उजवे बगले उडोवन पळया, तुमकां मेळटलें म्हूण ताणें म्हणटच ताणें जाळ उडयलेंच. आनी तवळ मासली मेळ्ळी की तवळ बरोवन ओमतसर मासली मेळ्ळी. जेजू नासलें जिवीत सुक्तेचें, जेजू आसलें जिवीत भरतेचें. जेजू नासलें जिवीत निराशायेचें, बेजारायेचें, खंतीचें. जेजू आसलें जिवीत, जेजू स्विकार केल्लें जिवीत संतोशाचें, धदोसकायेचें, बरोवन ओमतसर आशिर्वादाचें. बाबा मेलिनो थंयसर जेजू दिश्टीक पडलो. आनी उपरांत पेद्रू कडेन जेजू ताचो मोग करता एक मनीस सारता. आनी परसो वांजेल तो, हांव तुजो मोग करता म्हूण 3 फावटी सांगता. आनी पेद्रूक पवीस सभेचो गवळी जेजू नेमता सर्गार सोडून वयच्या पयलें. आनी उपरांत पावलो आमकां सांगता केफासा दिश्टीक पडलो. 11 जाणां दिश्टीक पडलो. आनी एकच फावटी 500 भावांकय दिश्टीक पडलो. पावलो सांगचे प्रमाणे मोर दॅन 500 पीपल जिजस एपियर्ड. थोडे मोन पावल्यात. आनी उपरांत तो जाकोबाकय दिश्टीक पडलो. जाकोबा आज आमी फेस्त करचो. जाकोबाकय दिश्टीक पडलो. त्या नंतर समेस्त धर्मदुतान दिश्टीक पडलो. आनी लास्ट म्हणटा पावल, शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्माल्ले बरे म्हाकाय दिश्टीक पडलो. कित्याक पावल तशें म्हणटा? म्हणजे तो जेजूच्या 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो न्ही. तो क्रिस्तांवांक देख दितलो. धर्मदूताच्या ग्रंथान 9व्या अध्यायान ताचें आपोवणें आसा. दमास्काच्या वाटेर अधिकाऱ्यांची पात्रां घेवन थंयसर बंदिस्थानांत घालूंक तो वेतालो क्रिस्तांवांक. आनी वाटेर पुनर्जीवन क्रिस्त जेजू पुनर्जीवन जेजू पावलो की भेटता. आनी अशें पावलोचो भावार्थ तो घट करता. पुनर्जीवनपणां व्हडली साक्ष जावन आसा पावलोचें बदलाप. द कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल. आज पावल नातलो जाल्यार पवित्र सभा इतली विस्तार ती नांगोणा. कितलीं पत्रां बरयल्यान पावलोचीं कितलीं पत्रां आसात नव्या सल्ल्यान? 13 पत्रां आसात. हेब्रेवांक बरयलें पत्र तें ताचें गिनेंगी म्हणून थंयसर स्पश्ट आमकां साक्ष ना. थंय हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र म्हणून मात्र आसा. पावलून हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र म्हणून थंयसर ना. 7 पत्रां बरयल्यान ताची साक्ष तो दिता तवळ तवळ. पुनर्जीवन जेजूक तो साक्ष दिता. ताच्या पयल्या पत्रांत 15व्या अध्यायान जेजू खरोच जिवन जाला, जेजू जिवन जावंक नातलो जाल्यार आमचो भावार्थ व्यर्थ.
आमी मिसां भेटोवची, आमची आमी मागणें करचें, आमी आराधना करचें. वेस वी आर एडोरींग द रेजरेक्टेड लॉर्ड. पुनर्जीवन क्रिस्ताक आमी आराधना करता. देखून बाबा म्हणून आमी पुनर्जीवन मनशां जाय. वी शूड बी रेजरेक्टेड पीपल. केदां रेजरेक्टेड जायचे? आमी आराधना करता आसतना, आमी मीस पेटयता आसतना, आमी मागणें करता आसतना, जेन्ना आमी बिजूड जाता आमकां आमी पुनर्जीवन जावंक ना. देखून आमकां पुनर्जीवन मनशां जावन जियोंक जेजू उलो दिता. जीव आसून मेल्ल्या बरी करचें न्ही, जिवंत आसून आमी सडीत जिवान बरी जाय. पुनर्जीवन जेजूक आमी साक्ष दी जाय. आपोस्तोलांनी ताजें रगत बरयलें. सान पावलून, सान पेद्रून, जाकोबान, फिलिपान ताजें रगत बरयलें. पुनर्जीवन जेजूक तांणी साक्ष दिली, सुवार्ता तांणी परगट केली आनी ते आमकां आज आमचो बाबार्थ परगट करूंक धैर्य दितात. भाऊ म्हयन्याच्या वांजेलांतलो मोचो नियाळ तुमकां दिवं सोदता. 3 विशय हांव तुमकां सांगता. जेजू थोमासाक सांगता, हांवूच वाट, हांवूच सत, हांवूच जिवीत. म्हजे मारिफत गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरसीन वचोंक जायना. पवित्र सभेन एका टायमार एक चिंताप आसलें, तुवें बाचाव जायचें जाल्यार पवित्र स्नान घेजयस. यू मस्ट बिकम द मेंबर ऑफ द चर्च. एक्स्ट्रा इक्लेसिया नुल्ला सालूस म्हूण आसलें, म्हणजे पवित्र सभे शिवाय साल्वासाव ना. तें चिंताप आतां बदलिना. दुसऱ्या वातिकन महासभे उपरांत भायलें वारें पवित्र सभेचेर वळ्ळां. पवित्र सभेची जनेलां मुक्ती जाल्यात आनी एक सार्वत्रीक चिंताप आसा, एक्स्ट्रा क्रिस्तूस नुल्ला सालूस, म्हणजे क्रिस्ता शिवाय साल्वासाव ना. देखून आमी धैर्यान परगट करी जाय, जेजूक पातये जाय सकाळांनी. आमी सांगता गे कोणाय की आतां इल्लें सांगूंक बेन गे आमकां, कालें करतात कोण ना म्हणून, पूण क्रिस्ता खातीर मरोंक आमी तयार आसाय. सुरविल्ल्या काळार पळय कितले कश्ट दग्ध सोंसले त्या सांता भक्तांनी. सांता भक्ताची जिणी तुमी वाचल्यार भियेले नात. जेजूक तांणी साक्ष दिली. जेजू पुन्हा जिवन जाला म्हण तांणी सांगलें. जेजू शिवाय जिवीत ना म्हण सांगलें. सर्गाची वाट जेजू एकच म्हण सांगलें. देखून बाबा न्हू, देर इज ओन्ली वन सेवियर. एक सोडवणदार आसा जाल्यार तो जेजू. देखून धर्मदूताच्या कृत्यांत 4थ्या अध्यायात 12व्या वाक्यांत आमकां सोडवणेक एकच नांव दिलां. खंयचें नांव तें? जिजस. जेजूच्या नांवाक भागवा जाय दिमी सर्गी, संवसारी पाताळी आनी परगटी जाय म्हण आमच्या जिबेन जेजू क्रिस्तच म्हूण सोमी. देखून जेजू शिवाय साल्वासाव ना. पात येतात गे तुमी हे? जेजूक आमच्या जिणयेन पयलें स्थान दिता. आनी दिसाक राती कितले पटी आमकां जेजूचें नांव उलो मारूंक जाता तितले पटी आमी तें नांव उलोवप. देखून आमी गायता न्ही, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या नांवान आमकां जैत मेळटा. जेजूच्या नांवान सैतान सैत पोळण धांवता. देखून भाऊ म्हणजे जेजू आमचे सांगत आसल्यार आमी खंडीत जावन आमी जिणयेंत बरें करूंक शकता. आमच्या जिणयेंत आमी जैत येवन जाता. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8 अध्याय 8 ते 10 वाक्यान आमी पळयता, जेजू तुजे बगलेकच आसा. जेजूचो तें देवाचें उतार आमी परगट करता. तें उतार जेजूस कोण? जेजूक सोमी म्हूण ताच्या तोंडान तो उसारता. ताच्या काळजांत जेजूक पुनर्जीवन केला म्हण पात येता, ताका तारण मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून सोमी म्हूण आमी तोंडान उसारल्यार पावना, काळजांत पातये जाय. जेजू खरोच सोडवणदार. आमची सोडवण करूंक आयलो. ताणें कश्ट सोंसल्यात, तो मरण पावला, पूण मरायला बेल्ल्या उपरांत तो जीवन जाला म्हूण आमच्या काळजांत पातये येयल्यार आमकां थारान मेळटा म्हणटा सा पावल. देखून जेजूक आमच्या काळजांत पातये येवया आनी जेजू शिवाय साल्वासाव ना म्हणलें खचीत जावं दी. आनी हें सत आमी परगटून भियोवचें नाका. दुसरें बाबा मेन जेजू थंय देव दिश्टीक पडटा. जेजू देवा भशेन उलयतलो, हांव देवा तावन आयलां, देव म्हजो बाप, बाप म्हजे सोमे आसा, हांव बापा सोमे आसा, हांव करता तीं कामां म्हजी दिसता की हांव करिना, बाप म्हजे रावंटाची म्हजे सोमे रावंटाची कामां चलयता. मस्त वेळ जेजू बापा भशेन उलयतलो. जुवांचो वांजेल आमकां विवरण दिता जेजू आनी ताच्या बापाचो संबंद. प्रत्येक जावन जुवांचो वांजेल 17 अध्याय तुमी वाचा. जेजू बापा लागीं मागणें करचें आमकां आयकूंक मेळटा. बापा लागीं ताचें संभाशण. जुवांचो वांजेल संभाशणाचो वांजेल. आत्मी एका रितीन तो आध्यात्मिकतेचो वांजेल. दुसऱ्या 3 वांजेलां बरी न्ही तो गुंडायेचो वांजेल. जेजूचो मोग अणभव केलो जुवांव जेजूक देवाचो पूत म्हूण उगडापें करता बाबा बेनो. आनी हांगासर फिलीप म्हणटा आमकां एक पटी तुज्या बापाक दाखय तितलें आमकां पुरो. तो कितें म्हणटा जेजू, हांव इतलो काळ तुजे सांगात आसा तरी तुवें बापाक पळोवं नाय. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकय पळयला.
Jesus is a reflection of the merciful Father's face. जेजू बापाच्या काकुळतीचे मुखामळाचे रूपणे आणि जेजूनी आमकां उगड्या पेंगेला ताच्या वांजेलान लोकांच्या वांजेलान 15व्या 3 वपारी जेजू सांगता भायर पडिल्ल्या नाण्याची वपार सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याची वपार आनी सांडून गेल्ल्या पुताची वपार सांगून बाप काकुळदार तो बाप पाटी आयिल्ल्या वेळार ताच्या पुताक कशें वेंगून धरता हे बापाचे रूपणे जेजून आमकां दाखयलां आनी पातक्यां बगसून त्या प्रातभरी स्त्रिये बगसून शिमोवच्या घरा जेवणाक आयिल्ल्या वेळार त्या पातकी स्त्रियेक बगसून जायकेवाच्या घरा बसून ताची पातकां बगसून मातेवाच्या घरा बसून ताची पातकां बगसून अरे कडेन जेजून पातक्यांची पातकां बगसून देव काकुळदार जावन आसा आनी तो आमची पातकां बगशिता म्हणून आमकां सांगलां बापाच्या काकुळतीचे मुखामळ जेजू थंय आमकां दिश्टीक पडलां बाबा भयण देखून जाणें जेजूक पळयला ताणें बापाकय पळयला देखून आमी जेजू कडेन सांगाचें म्हणा जेजू आमकां बापाक दाखय आमी जेजूक पळय लागीना थोडें पळयला थोडें पळोवना म्हणना पळय लागीना आमी पळयला पवित्र युकरिस्तान आमी पळयता देवाच्या उतरान आमकां जेजू आमचे लागीं उलयता भाव बांदवपणाच्या एकतारान आमी जेजूक पळयता कश्टांतल्या भावां भयणी जेजूक पळयता अशें म्हणटा आसतना देव ताच्या पुता जेजू सगळें आमकां दिश्टीक पडा जाय आनी लास्ट भावां भयणी आज जेजू आमकां सांगता बापाची महिमा प्रगट करतली जो म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो तितलेंच न्ही ताच्याकी वरती कामां करतलो पळया जेजूक सत म्हणटा तो वरती कामां करूंक सोदतलो कसलीं कामां बरीं कामां गूण करची कामां आज बाबान हांगासर ताची साक्ष दिली देवाच्या उतराच्या सक्तेन बरोवन जंय तो मागणें करता थंयसर जेजू बरें करता देखून केदाळा जेजू आमचे थंय आसा भाव भयणो आमी जेजून केल्लीं तीं कामां करूंक शकतल्या न्हय याजाक या विंचून काडलेले ब्रदर्स या कॅरेजमेटी भाव हर एकल्याक देवान पदवी दिल्या मार्को सोवांजेल 16 14 वाक्यात आमी वाचता सतमानतेल्यांक असली पदवी मेळटली सतमानतेल्यांक याजाकांक धार्मिकांक कॅरेजमेटी भावांक म्हण थंयसर बरोवना सतमानतेल्यांक वन हू बिलीव्स दे वील बी द गिवन पावर म्हजे नवी ते देवसार सोडयतले परकी भासांनी उलयतले सरप हातांत दवरूंक शकतले मरेकार वीक कसलें पियेती जाल्यार ते तांकां बादाक जावचें ना ताणें हात दवरले तितले पिडेस्त बरें जातले म्हाका आनी तुका ती सकत आसा भाव बीन आमी ती उपयोग करी जाय आमी ती क्लेम करी जाय देवा न्हू देव आमचे थंय आसा आमकां हर एकल्या पवित्रान मेळिल्ल्याक सकत आसा आमकां हर एकल्या माकलां पवित्रत्वाचे सक्तेन थोड्यांक आमकां विशेश जबाबदारी दिल्या जावं पुरो पवित्र सभेन पूण तुमी सक्कड याजाकी वर्ग देवान विसरून काडलो देखून सांग पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रान दुसऱ्या ते स्पश्ट सांगता वी आर ऑल चोजन पीपल वी आर ऑल रॉयल प्रिस्टहूड आमकां देवान विचित्र रितीन काळो कातान उजवाडा काडला ताची कत्त्यां परगट करी जाय म्हणून देखून देवान सगळ्यांक आमकां आपयलां बाबा भयणीनो देखून आमचे नांवी जेजू बरें करता आमी ते आमचे काळीज मन देवाक उक्तें दवरी जाय जेजूचें मन आमचें मन जाय आनी लास्ट आयच्या वांजेलान जेजू आमकां सांगता बापाची महिमा पुता मारेपात परगट जावच्याक म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तुमकां दितालो कितलीं जाणां तुमी जेजूचे नांवी मागतात हांव हांगासर नोवेनाची त्या सांगल्या उपरांत लास्टाक जेजूच्या नांवान बापा ही मागणी करता हांव तुका जेजू म्हणटा म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तुमकां दितालो जो हांव 14वें वाक्य खंयली प्रॉमीस पळया आमी सबार हांवें आतां सांता भोगता मुखांतर मागो नजो म्हण हांवें सांगचें न्ही आतां हांगासर तुमी सान लॉरेन्साच्या मोगान येतात सान लॉरेन्सा कडेन तुमची त्या सामान दवरतात हांगा येतात कारकूळ येतात भिकण कटे बळोक जेजू सरसीन येतात आनी सांत आंतोनी सरसीन येतात वसा नाका म्हण हांव सांगना पूण सांता भोगता तें कोणाची महिमा परगट जाता जेजूची महिमा देवाची महिमा आमकां देवान दिला एकच मध्यस्थ सांत भक्त आमचे बरींच रक्तमासाची कूड घेवन ह्या संवसारांत आयिल्ले आमचे बरीं ते जेजू लागीं मागतले आमचे बरीं ते जेजू लागीं विनंती करतले आमचे बरींच ह्या संवसारांची माती तांकां लागली ह्या संवसाराचो वसो तांकां आसलो आज ते बगेवन जाल्यार तांची विनवणी विशेश जावन आसा सांता भक्ता लागीं मागतना आमी कशें मागा जाय सांता भक्ताच्या रुपण्या लागीं हांवें वस्तू बेडाचे वयल्यान सांगलां सांता भक्ताच्या रुपण्या लागीं तूं देव म्हण सांगचें न्ही रॉंग मागणें तें
आमी थोडी फाटी वाती पेटयता जो बरो सांता भक्ताच्या रुपण्या मुखार उबे रावन कशें सो आयका कशें मागचें तुमकां सांगता आतां सालोरेन्साच्या रुपण्या मुखार तुमी थंयसर येतात न्ही वाती पेटयतात फूल दवरतात कितें मागा जाय तुमी हे सालोरेन्स भक्ता तुवें उज्यांच्या वळवळ्यांचेर खंय जैत वेले ते मागणें आमी म्हणटा हांव कठीण उज्यांचे वळो जैत वते जैत वेले जेजूक तुवें साक्ष दिली तुजें लायफ म्हाका प्रेरीत जावन आसा तुज्या रुपण्या मुखार हांगासर उबो आसा हांव तूं सरकार जेजूच्या सांगाता महिमेंत आसाय एक दिश्ट थंयतान म्हजेर घाल हांगाच देव आसा सालोरेन्स हांगाच येवन बसला आमी मागचें न्ही एक दिश्ट तुजी काकूळ तुजी मदेर घाल भोगता जेजू कडेन म्हजी विनवणी सांग सर्गींच्या बापा लागीं म्हजी मागणी व्हर आनी आमी ह्या कश्टांत आसा तुजी मजत मागोंक आयलां कातोलीक पवित्र सांता भक्ताचे देवासांव आसा आमकां थोडे फावटी आमच्या कतोलीक भाव दुस जाता जावं पुरो दीस इज द वे टू प्रे टू दस सांत सालोरेन्सा म्हाका तें दी म्हाका हें दी सालोरेन्स ताचेच कितें दिवंक शकता गे आयकतात गे म्हाका तुमी आमी मागची रीतच आमी बदली जाय भाव भयणो कतोलीक पवित्र मस्त देवासांव आसात वी गिव मोर इम्पॉर्टन्स फॉर द पॉप्युलर डिवोशन्स दॅन टू जीजस जीजस इज द सेंटर ऑफ आर डिवोशन जेजू आमच्या भक्तीपणाचें केंद्र जाय देखून स्पश्ट आसा न्ही देवाचे उतार जोन सोंजेल सौदावा दे सौदावे वाक दोन पटी म्हणटा जेजू बापाची महिमा पुता मारीपात परगट जावच्या म्हजे नांवी तुमी कितें विचारल्यार हांव तुमकां दितालो कोणाचे नांवी म्हजे नांवी कोणाचे नांवी जेजूचे नांवी आनी तुमी कितेंय परतान म्हणटा सांग जेजू तुमी कितेंय मागशात जाल्यार काल कितेंय म्हळ्यार मस्त गरजो आसात आमकां न्ही मस्त म्हाका एक स्त्री फोन करता एक पटी फोन करता कुंदापुरतो फादर म्हजे पासून मागा हांव म्हळें तूंय माग घरा म्हजें मागणें मात्र न्ही तूंय घरा माग सकाळीं परत्यान फोन आयले म्हजे खातीर मागा फादर म्हज्या घरांत कश्ट फादर म्हजो गोवपी येता फादर म्हज्या भुरग्यांक काम ना फादर गरजांचो बरोच आमी हाडून येता पूण आमचो जेजू आमच्या घराय आसा न्ही फादरा पाडर तें मागो सांगाचें म्हणा मागीर ही घरा मागा जाय म्हज्या काळजांतय जेजू आसा जेजूचे नांवी आमी मागया भाव भयण्या सांतां भक्तां सांगात आमी मागया लेट अस प्रे विथ द सेंट्स लेट अस प्रे विथ द सेंट्स सांत लॉरेन्स आमचे सांगात विनवणी करता देवा लागीं तो जावन आसा जैतेवंत पवित्र सभेचो सांदो जावं पळय सांत लॉरेन्स सांत आंतोन सांत आंद्रू सांत जॅकब सांत फिलीप दे आर द विक्टोरियस चर्च जैतेवंत पवित्र सभेचे संदे सरकार ते पावल्यात आमचे सांगाता ते विनवणी करता देखून आमी मागा जाय हे सालोरेन्स बापा म्हजे सांगाता मेळ देवा बापा लागीं म्हजी विनवणी वर तूं सरकार आसाय ह्या संवसारांत म्हजे बरीच तूं जियेलोय पूण तुजी जिणी आदर्श जावन आसा कश्टांचें तुवें जैत वेलय रक्त साक्षीचें मरण तूं मेलोय उज्यांच्या खायली तुवें तुकाच भाजूंक दिलय दुबळ्या धाकट्याचो मोग तुवें केलय ब्रिंग इज लायफ हें आमकां गुतूच ना थोड्यांक ब्रिंग इज लायफ टू युअर माउथ टू युअर मेमरी ताजें लायफ तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा हें तुजें जिवीत आदर्श जिवीत हांवें अनुकरण करूं फॉलो करूं म्हाका कृपा दी हांवें एक सुसू म्हाका बळ दी हांवें दुबळ्या धाकट्याचो मोग करूंक कृपा दी खाली वचोन ताच्या मुखार वचोन तें दी हें दी म्हणून मागशा जाल्यार खंय ताण दितालो तो समजलें हांवें सांगिल्लें तुमकां यू हॅव टू फॉलो ताजें लायफ आमी अनुकरण करी जाय देखून भाव भयणो सांता भक्ता सांगात आमी देवा लागीं मागया पूण जेजूचे नांवी मागोवंक आमी विसरचे नाका जेजूच्या नांवी आमी मागया आनी आमी मागिल्लें जेजून आमकां दिता म्हणून स्पश्ट बसवणी आसा जुवांव 14:14 घरा वचून वचा आज ते रिपीट करा परत्यान ते रिपीट करा जुवांव सवांजेल 14 अध्याय 14वें वाक्य म्हजे नांवी तुमी कितेंय मागशात जाल्यार म्हणा म्हज्या बापातावन हांव तुमकां दितालो सकट म्हणा म्हजे नांवे कितेंय तुमी मागशात जाल्यार म्हजे नांवे कितेंय तुमी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितालो तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितालो म्हजे नांवे तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितालो म्हजे नांवे तुमी कितेंय मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितालो म्हजे नांवे तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितालो तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपत्वेद्रा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या तुझे बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या अनेक परिस्थित्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा भगिवंत पिलीप आनी जाकोबांच्या परबे समयार आमी तुका वप्ताव ती देणी तूं स्विकार कर. कश्टा दगदान सांपडल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची सेवा करून आमचो धर्म नितळ निर्मळ मनाची भक्ती जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा देव बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक तुवें सदांच उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारा सांगता संतोशान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता बापा. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक ताणें दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन मसलो ती आपल्या शिसांक ताणें दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavartaso gutu pargatu yang Somya Jesu Ami samaramta Tujhe puna jivan po बापा जेजूच्या मरणाचो पुन्हा जिवंतपणाचो सरकार सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली.
देखून आमी तुका दिनमस्ता म्हण जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेल्या तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सुदोड मरण पावल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची तूं काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर हांगासर हजर आसल्या आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव खारमरये देवाचे माये संगती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन धर्मदुता सालोरेस आमचो शारोती भगिवन जाकोब आनी भगिवन पिलीप ह्या तुज्या धर्मदुता आनी सर्व कळून तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणाच्या ससना आमेन. देव आमचो मोगाळ बापय आमी सकट त्या देवा बापाची भुरगीं मोगान ताका आमच्या बापा म्हणून उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेलें आंबूक सितांव जशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवची नाका सर्वेस्परा सर्वायटांतले विघ्नांतल्यान मरांतले पिडेशिडेंतले दुश्टिकायेंतले कोटेपणांतले आनी सर तरेच्या अवघडांतले आकस्मीक ना तयार मोडलांतले सर दुश्टिकायेंतले सैतानाच्या बांदपासांतले आमकां आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक तूं सदांच निवार संपूर्ण तरान आमकां तूं सुटका लाभय आमकां बरें कर आमकां गूण कर जेजू दय करून ह्या जिवितांत तुजे सवस्तकाय आमकां तूं दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान तरेक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर विघ्ना आकांतांतले वाठय समयान जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक पोस्तला म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण आमच्या भवार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे आमकां सगळ्यांक शांती दी समाधान दी आमकां एकवटान माया मोगान आनी सदांच बऱ्या भलायकेन सांबाळ तूं जियेतान राजवट चलयताय ससणाच्या ससनाक समयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो माया मोगाचो एकवटाचो गुत जावन एकामेकाक शांती दियात शांती देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची गागुत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची गागुत कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयावो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी समेस्त सुभागी समया तुवें म्हजे भितर आमच्या बाग म्हाका पावना म्हाका भलायकी मेळटले क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका
प्रार्थूया. भोवमगाळ बापा आम्ही घेतला त्या ख्रिस्त प्रसादावरवीं आमची काळजां आनी तळ निर्मळ कर आनी तुज्या धर्मदूता आनी रक्त साक्षी पिलीप आनी जाकोबा बराबर तुज्या पुताक देखून तुका वळखोंक आनी शस्त्रांचे जिवी जोडूंक आमी पावो. उपकार आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयकेन बसा. हांगासर आयिल्लीं अर्गां पटोवणी आनी त्या सामा वचून सांगता. एकल्या परगांवान बरें काम मेळ्ळां देवा अर्गां दिल्यान. एकल्याचो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासून अर्गां पटयल्यान. एकल्या परगांवा वचूंक विजा आयल्या देवाक अर्गां दिल्यान. एकलो परगांवाक पावला शाबितेन देवाक अर्गां पटयल्यान. एकल्याक IELTS एग्जामान पास जावन फॉरेन वचूंक फावो जालां देवाक अर्गां दिल्यान. दोगां जाणांच्या मतीक समाधान मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याक 6 वर्सां उपरांत भुरग्याचे देणे मेळचेर आसा देवाक अर्गां पटयल्यान. दोगां जाणां बरी सेरीक जावन काजार फिक्स जालां देवाक अर्गां दिल्यान. एकल्याक मतीक समाधान मेळ्ळे पासून देवाक अर्गां दिता. एकल्यान आमाल पिवणे सोडले पासून देवाक अर्गां दिता. एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ले पासून देवाक अर्गां दिता. एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी भाड्याची पार्टी आयिल्ल्या पासून देवाक अर्गां दितात. मस्त उपकार हांगासर भाव भयणो मेळटात. जेजूचे नांवे मागून सा लॉरेन्साच्या विनवणेन हांगासर जायतीं अजापां जातात. आमच्या हात उबारया आनी थोडो वेळ सोमयाची स्तुती करया. ताका अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोमयान जेजू. होगळाप तुका सोमयान जेजू. स्तुती तुका सोमयान जेजू. आराधन तुका सोमयान जेजू. सोमयान जेजू हांगासर येवच्या भक्तिकांच्या जिणयेंत तांचे उपकार तांकां दिवन जायतीं अजापां तुवें केल्याय जेजू. पिडा गूण केल्याय. बरें काम फावो केलाय. भुरग्यांचे देणे दिलाय. घरान समाधान फावो केलाय. राज्य संधान केलाय. सोमयान जेजू ह्या सर तुज्या उपकारां बसत आमी तुका अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू. होगळाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. आराधन तुका जेजू. मान तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. अर्गां तुका सोमया. अर्गां तुका धनिया. अर्गां तुका. अर्गां तुका आता आनी ससना. ते समान एकल्यान दुबयतावन बऱ्या तरान गांवाक पावचे बसत कुटाम मागता. एकल्याच्या मतीक समाधान मेळचे बसत. त्या गांधांनी आमाल पिवणे उणें करचे बसत आनी संपूर्ण सोडचे बसत. दोगांक एग्जामान बरें मार्क्स मेळचे बसत. एकल्यान चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जारी जावचे बसत. एकल्याक UKन एक बरें काम मेळचें बसत. दोगांचे आस्तीचे रेकॉर्ड्स बऱ्या तरान जावंक. एकल्याचें बिजनेस बरें जावंक. दोगांची कोर्ट केस बऱ्या तरान इत्यार्थ जावंक. आतां तांतूं तांकां जीक मेळोवंक. दोगांचे फ्लॅट्स बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. एकल्याक एक स्वंत घर फावो जावंक. तेगांच्यो पिडा गूण जावंक. चौगांक बऱ्यो सोयरीक्यो फावो जावंक. एकल्याक दिल्लें रीण ताका पाटी मेळोवंक. दोगां जाणांक तांणी आशिल्लो बरो फुडार तांकां मेळोवंक. एकल्याचे काजार बऱ्या रितीन जावंक. एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी पार्टी येवंक. एकल्याचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक. एका कुटुंबान समाधान येवंक. एका भावान आमाल पिवणे सोडूंक. एका काजरी जोड्यान तांचे मदें आसलो मनाभेद पयसान परत्यान राजी जावंक. एकल्याक ताणें आशिल्लें काम गांवांत या परगांवांत मेळोवंक. एकल्याक ताणें आशिल्लें भुरग्यांचे देणे फावो जावंक. हांगासर ही आमच्या सा लॉरेन्साच्या पांय तळा पडली श्रायना कडेन पडली. त्या सामांतर थोड्यांनी प्रत्येक जण मागणें विसरलां. सेलीन पिंटो तिका बरी भलायकी मेळचे बसत मागणें विचारता. डायना म्हणली कुंदापूर तिच्या घरान जायते समस्या आसात परिहार जावंक मागणें विचारता. एकल्याक तिच्या प्रत्येक तेसां बसत मागणें विचारलां. तशेंच एका स्त्रियेन तिच्या भुरग्यां बसत माग म्हूण सांगलां. तशेंच दोगां जाणांक तांच्या जिणयेंत ताणें आशिल्लें बरें काम तांकां फावो करूंक प्रत्येक मागणें विचारलां. भाव भयणो जायते तेसां आमी आयकली. आमी आयच्या देवाच्या उतरान नियाळ्ळें. जेजून सांगचें तें उतार भोव अपुरबायेचें उतार. म्हजें नवी तुमी मागा आनी हांव तुमकां दितलो म्हूण जेजून बासवणी केल्या. आतां उबारया आनी जेजू ही सगळी मागणी तूं बापाक भेटय आनी आमी मागलें आमकां तूं फावो कर. थोडो वेळ
आमचे उले आमी देवा भेटून दिवया. उपरांत जेजूच्या नांवी मागणी करता हांव तुका म्हूण गायन करया. मंगळा सुमयान जेजू मंगळा सुमया जेजू आमी आयकल्ली आमी आयकल्ली. आमच्या भावा भयणीची आमच्या भावा भयणीची. इसर ते समा इसर ते समा. तांच्यो गरजो तांचे गरजो. तांचे कश्ट तांचे कश्ट. तांचे दुख तांचे दुख. तांचे पिडा शिडा तांची पिडा शिडा. तांची बेजाराय तांची बेजाराय. आमी तुका समर्पण आमी तुका दिता. समर्पण दिता. सुमयान जेजू सुमयान जेजू. तुवें आमकां बसयलाय तुवें आमकां तुजे बसयलाय. नांवी तुजे नांवी. आमी मागा जाय आमी तुका आनी आमी मागलें सर्व मागलें सर्व. आमकां तुवें आमकां तुवें दिता म्हूण दिता बसयलाय. म्हूण बसयलाय. सुमयान जेजू सुमयान जेजू. या आमच्या भाव भयणीचे आमच्या भाव सर भयणीचे कश्ट सर कश्ट हाळू कर जेजू हाळू कर तांच्या जेजू. मतीक समाधान दी तांच्या मतीक जेजू समाधान दी तांच्या जेजू. घरा समाधान दी तांच्या घरांत जेजू समाधान दी तांचे जेजू. उपकार उपकार तांकां फोव कर जेजू फोव कर जेजू. सुमयान जेजू सुमयान जेजू. तुज्या खुशे प्रमाणे तुज्या खुशे प्रमाणे तूं जारी कर तूं जारी कर. आमची खुशी न्ही आमची जेजू खुशी न्ही. तुजी खुशी तुजी जावं खुशी जेजू जावं जेजू. अर्गां तुका अर्गां जेजू तुका जेजू. होगळाप तुका होगळाप जेजू तुका जेजू. स्तुती तुका स्तुती जेजू तुका जेजू. आराधन तुका आराधन जेजू तुका जेजू. मान तुका मान जेजू तुका जेजू. वंदन तुका वंदन जेजू तुका जेजू. जुवांव सवांजेर सौदवा दे सौदा विभाग म्हजे नवे तुमी कितेंय विचारता जाल्यार हांव तें तुमकां बापा कडचें दितालो म्हूण सुमयाची बसवणी आसात. हात उबारया आनी हे उतार आमी गायन करया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. दिंबी म्हणया नोवेनाचे मागणे सुरवात करया. सालोरेसा लागीं सालोरेसाचें गीत आमी गावया. Mongol patros aloresa, Namang katawa mituka, Pautura pyamcha sarvacha, Salai vatin pistrayacha. सालोरेसा लागीं मागणे हे जैते वन सालोरेसा पविसभेच्या प्रधान सेवकांनी मागतीरा. पोर्तेपातीन बरोवशनांनी तुजे सत्य गाव दयन आमचे प्रार्थना आयक आमची जिने बरी आमची जिने रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाचे पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा ते आमचो बाबात चडय आमच्या सत्य जिवनांत बाबात विरोधी आमच्या सत ताळण्याचे जैत करूंक आमकां मजती. तवळ तवळ पवित्र क्रमेन आमी जोडून आमचो बाबात दृढ करूंक आमकां बरें मन दी. दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गत आदरणांतल्यान उदार जावन तांच्या गरजांत पावूंक आमकां दया कर. पवित्र क्रिस्त आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. संसार केळयल्या जेजुतान आमच्या जिणेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासून वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर युवाजनांक आनी पविसभेचे मुखले खंबे आनी महान शिल्पी जावंक तुजो आदार पटय. अक्रिस्तावांक आनी बावातांक शेळिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड देवाची वळख मेळाची कर. बाबार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जेव आनी बागी मोल मरोन सरकार तुजे संगी देवाक होगळसूंक आमकां फौजोवचे फौजोवच्याक आमचे खातीर देवा लागीं विनंती कर म्हण आमी मागता. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें मस्त पिडेस्तांनी मागणें विचारला मोव म्हयनो या घडये हांगासर ह्या जम्यांत तुमचे पैकी तुमचीच पिडा घेवन तुमी हांगासर आयिल्ल्यान जावं पुरो. तुमच्या घरांत कोणी पिडेस्त आसूंक पुरो उडास काडा. तुमची उतर प्रायवंत तुमचे आवय बापूय मालगडी भाव भयण कोणी पिडेंत आसल्यार आनी कसलेय रितीची पिडा तुमकां दोसता जाल्यार जावं पुरो एलर्जी पिडा खोंकलेची पिडा ताप शेड हातापांयाची गांठी दूख आनी कसलीय व्हडली मारेकार पिडेची आसली सगळी जेजूच्या गुणकटचे सक्तेक पात्र जातात. सगळ्यांक जेजू आपडटा. जेजू श्रेश्ठ वैज. ह्या घडी आस्पत्रेनी आश्रमणी मस्त पिडेस्तां आसात. ही कोरोना म्हणली पिडा संवसारांत नपयस जावं दी. ताजी झाडां फळां सगळीं जेजू नाच करून दी ताच्या आमोलीक रक्तान. मारेकार पिडेक वोकात सोदून काडूंक तसो देव जाणारांक जरमाय दिवन दी. ह्या घडये भक्तीपण पळोवन आसात तांकांय जेजू आपडून दी गूण करून दी मागया. आनी हे गूण करचे मागणे आमी म्हणया सुमयाचे नांवे आमचो आदार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बिबितराच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विचमितां करून दाखयलां.
तेचपर्यंत तुझ्या सेवका भगवंत लॉरेसान आपल्या जिनी आनी मरणान जायत्या जपां करून तिस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्रसभेच्या गोपान ओडून हाडली. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडयन आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीकन येत्म्याक घटाय दी. कश्टांतले बिघनांतले अनवरांतले पिडेंतले आमकां निवार. आनी ह्या घडी आमी उसारले आनी उसारिनांतले विनवण्यो तुजे मुखार आमी दवरता. हांव तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हांव क्रिस्तांच्या समया वरवीं. Amen. पवित्र रेलिकेचो आशिर्वाद आनी मिसाचो आशिर्वाद आमा बसत विनाती कर भगवान लॉरेसा. Cristo वचने पावसां जगाते. प्रार्थना सर पदवेदरा भगवान लॉरेसा उज्यांच्या वळवळांचे जैत वरची विशेष सकत तुवें दिली. आमचे गती तो सर्गी देवा बापा लागीं निरंतरी विनंती करून आसा. आमच्या वायट वटण्याचो उजो पालवोवची सकती आमकां दिली. सकड आमचे पाताक भस्मून वडय तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. आमी भावार्थान जियोंक आनी आमच्या जिवितान जेजू क्रिस्ताक पुनः जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्तांच्या समया वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पोतू आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. Amen. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वडणकार. उबी रावया आमी सेवेच्या जेवणाचेर. मंत्योर आनी कुटाम सेवेच्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालून दी. आमेन. आमेन. Keloi moksomia Jesus. Röstaloi söndags Kristus. Sorloi koro martirans. Amas astinti vitas. Vogar patron saloresa. Naman katawa mintuka. Aturan yamcha sarvancha. Salavatin Israyacha. Mogal putra sove. Aumar Maria Shivali. Saloresa amabsavinatikar. Bagian gusto jay kruven. Noram kam jidwam chan smanantle. Bapa jan tujan pagratun chanaviam.